Honorable Deputy Speaker. Mrs. Devyarani. Speaker, sir, I rise to support the demands of the government and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 33, that's revenue. I welcome and applaud the decision of the Honorable Revenue Minister for finally amending the Land Revenue Code to regularize unauthorized construction of, of houses on government land, including our long pending Alvara land requirements and up to 400 square meters. That will cause a lot of relief to a lot of our thousands of applicants. Thank you, sir. I also take this opportunity to appreciate the efforts of Honorable Minister for simplifying the process for repairs, renovation and reconstruction of houses. Poili tanka conversion sanad lagtali, but now with Deputy Collector can issue a settlement land certificate, and with Panchayat and municipality is needed to just verify and certify the legal structures. So this is helping a lot of people. Alvarache landache uleta asthana, we have lot of pending applicants, over 1,000 applicants which are still pending for regularization of their land. And I've been taking up this issue since the last 3 years. And the land issue is pending only because of title documents, because of succession deed. Because they are asking for birth certificate, marriage certificate, and people residing there in our village areas, nobody has marriage and death certificate, and it's pending for the last so many generations. I request the Honorable Minister, if simplification of this procedure and documentation is very much needed, where documentary evidence are not available, if oral evidence that are available may be considered by constituting a committee. Parat kiryak yaloka who are living on Alvara land, so tanka even just basic, even to take bank loans is not possible. Restrictions on sale and transfer, forget. But even just to construct a new house, bank loan is not possible. So a simplification of the procedure would be much appreciated in this. And to reopen the window for submission of applications, that is also part of the new revenue code. Thank you very much. Because the submission process had stopped since 2020. Now you will be reopening the window. So that will be, that's a huge relief for our people from Sattari. And the same thing is for people living on encroached lands. Some parts of our Sattari Taluka, there are a lot of people besides Alvara, they are actually there for generations. So actually they are called encroachers, but they are actually, they are traditional dwellers who are there for so many years now. When they are going to regularize their rate, the rate which is the applicant is expected to pay is 5% of the existing market value. So when you go to regularize their encroached land, they are expected to pay the market value and the penalty 5 times the market rate, which is exorbitant and not affordable by our people. So, so people who are living there before 1972 or before 2014, if the fees which are collected or which are levied to the people, if you do it, the rates which were there in 1972, if those rates are applied to them, that will be a huge relief for us. Because right now they have to pay market exorbitant rates. So now rates will be changed. So the now rates old rates will be good. Thank you so much, because this was the main issue for us, for our people from Sattari, and this is a huge relief for us. When I'm talking on demand number 72 on waste management, science and technology, it's one portfolio. I appreciate the decision of the Honorable Minister and the Goa Waste Management Corporation to engage reputed and experienced agencies specialized in door-to-door waste collection for effective sanitation and waste handling in our villages.
But it's important that the panchayat, they are managing their garbage very effectively. And a proper waste management at the panchayat level will prevent littering and open dumping of waste. But Kirezala, because of lack of funds, they are collecting a tax from the locals, but that is not enough for the panchayats to run the waste management thing, nor can they get empanel the agencies that you have empaneled with you at panchayat level. So they are using local daily wage workers and using their local vehicles to collect the garbage. And I should say most of my, out of the 8 panchayats, I can say at least 5 of the panchayats are doing a very good job about maintaining the places clean. But I would like to mention that in one panchayat, Pariya Panchayat, there are a couple of these black spots, like close to the gym area near Zarivada, you know. I'll tell you the exact spots, which is they are coming and dumping. We have put CCTV cameras. The hooligans are breaking the cameras. We have put lights, high mass, everything. But I don't know when, because my panchayat, that wall borders Mr. Premen Sheth's constituency, Karapur. So there's lot of dumping happening in that area, close to the gym area, and nobody knows what happens. So, and there's so in his area also, at Karapur and my area, there's a lot of these black spots where people are just coming and dumping. I would like your department to. I'll just give the details where you can instruct your officers to just see, put some mechanism in order. We put CCTV cameras also, but, and if our panchayats, economically weak panchayats, could be helped by your department to some funding for garbage management, because they are actually doing a very, very good job, especially my Maushi Panchayat is doing a fantastic job. So if, because as it is, we are not getting GI funds. So, you know, managing panchayat at the panchayat level by the punch members is becoming very difficult, because there are no GI funds and no funds coming for garbage collection also. So, if your department could help them, handhold them for some time at least, till our economically weaker panchayats become Swayambhur on their own. So, that will take them a long way. Thank you. I would like to appreciate, just 2 minutes, appreciate the efforts of the Honorable Minister for Science and Technology, the Nodal Officer Mr. Deepak Parab and his entire team at the Department of Science and Technology for processing the registration of GI indications in Goa. It's important to highlight that the GI tag for Goa Kaju was registered in 2020, and GI tag Kaju nuts are still not, they have still not, the Goa Kaju has still not got the GI tag. If your department could just fast track the process. So this is going to help our local Kaju processors and the local farmers get the GI tag and you know, get the rate that they deserve at the local and the international and national markets. Because it's very important that our local Goan GI tag products in synergy with the Department of Science and Technology and key industry stakeholders. It's very important that a board is constituted for the promotion and to show how important the GI tag is, especially for our Kaju nuts, because we have seen the amount of spurious Kaju that is there in Goa. So if this GI tag is given immediately to our Kaju nuts of the Kaju industry, the Feni has got its GI tag, but the Kaju nut has still not got. Though the Chennai board has passed it, but there is some issue here at the Goa, which that's the reason the Goa board has still not given the GI tag to the Kaju. So hopefully your department can fast track this matter. Thank you, Speaker. Praveen Alikar. Speaker sir, I wish to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, I apologize Honorable Minister of for Revenue Department. तो खूप बरे काम करता आणि तो इजी अवेलेबल असता केन्नाय गेलो जाल्यार. तशेंच आयज गव्हर्मेंटान आयज आमकां पेडणेकारांक लागून खूब बरे डिसिजन घेतलेले आसा. ते म्हटल्यार जी आयज आमची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग ती आयज आमकां सँक्शन करून आयज आमकां दिल्ली आसा. आनी
हांव मना काळजांसून तशेंच आमच्या डायनॅमीक CM एकाय बी आनी तशेंच आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराक मना काळजांसून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ती आमची ओल्ड बिल्डींग आसली ती त्या बिल्डिंगेक आमकां खूब त्रास जाताले. आमच्या जे आमचे लोक आहा पळय ते लोकांक थंयसर गेलो जाल्यार आमच्या ती 3rd फ्लोराचेर जे आमचे सिनियर सिटीजन आहा तांकां चडपाकूय खूब त्रास जाताले. तशेंच ते काम करता ते कर्मचारी तांकांय बी खूब त्रास जाता. खास करून आतां जे लास्ट टायम हांवेनूय वचून इन्स्पेक्शन केल्लें कित्याक वयरसून त्या बिल्डिंगेचे तेजे हे पडटाले स्लॅबाचे हे पडटाले ते मागीर हांगासर रिन्युवेट करून आतां तांकां दिल्ले आसा. पूण एज फास्ट म्हाका दिसता ही बिल्डींग एज फास्ट जाता तितले बेगान हे फावंडेशन घालून ही जाता तितले फास्ट हे काम स्टार्ट करून दिवपाचें. आनी हे बी हांव सांगूंक सोदता आमच्या डायनॅमीक CMाक हे काम आमचें जाता तितले फास्ट हे करून दिवपाचें जे आयज आमकां बिल्डींग ही आमकां दिल्लेली आसा. तशेंच हांव सांगूंक सोदता जी आयज बिल्डींग येता पळय ती बिल्डींग आमच्या गव्हर्मेंटाची प्लेस आहा थंयसर 6000 स्क्वेअर मिटर. थंयसर आतां आमचे गव्हर्मेंटाचे रेस्ट हावस आसा थंयसर ती येतली. आनी आयज आमचे पेडण्यान वयता थंयसर त्यो आमच्या ऑफिसीस आहा ते एकूच जाग्यार ती ऑफिस जातले. ताका लागून म्हाका दिसता जाता तितली फास्ट चड टायम ना घेता ही जाता तितली फास्ट ही बिल्डिंगेचें काम चालू करपाचें. तशेंच हांव सांगूंक सोदता जे आयज आमच्या पेडण्यान आमकां तलाटीक लागून खूब त्रास जाता. जे आयज आमकां इन्कम सर्टिफिकेट रेजिडंट सर्टिफिकेट ते आनी जेन्ना लोक वयतात तेन्ना तलाटीची गरज आसता तेन्ना तलाटी मेळना. कित्याक तलाटींक ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 2-2, 3-3 चार्ज तलाटींक आसतात सगळ्या पंचायतींनी. ताका लागून तांकां रेगुलायज तांकां खंयसर तरी एकूच जाग्यार आमच्या हाडचें आनी तांकां टायमूय दवरचो. म्हाका दिसता समज तलाटी ना जाल्यार जाता तितले बेगान तेंची भरती करची न्यू घेवचे. सरकारा कडेन डिमांड करता जाता तितले फास्ट आनी हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे. तशेंच हांव सांगूंक सोदता जे आयज गव्हर्मेंटान बरें डिसिजन घेतलेले आहा जे रेजिडंट हावस स्ट्रक्चर हे आतां गव्हर्मेंट जाता तितले फास्ट हो प्रपोजल म्हाका दिसता आतां येवपाचो आहा कितें जे रेगुलायज करपाचे जी घरां. तशेंच हांव सांगूंक सोदता जी पळय आयज गव्हर्मेंटाची घरान प्रायवेट जी पळय प्रॉपर्टी आहा ती बी घरां तुमी हे करता जाल्यार आमच्या पेडण्या सारक्या गांवान आमच्या हे जी देवस्थानाची जागा देवस्थानाच्या जागान आमच्या घरां बांदलेली आसात ते म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ते हे घेवंक ना तेतून. म्हाका दिसता ह्या तेतून तेय बी घेतलेले म्हाका दिसता बरें जातलें कित्याक खुबशे लोकांची देवस्थानाच्या हेतून घरां आसा आनी तेय जायत जाल्यार आमकां खूब बरें पडटलें. कित्याक खुबशे लोक आतां हे जाल्ले आसा कितें ही सगळी रेगुलायज जाता जाल्यार ही आमची कित्याक जायना सरकार कित्याक आमचेरूय हें घेयना. ताका लागून हे मातशें तुमी जाता तितले फास्ट ह्या तेतून घेवन हे बी प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे. थँक्यू. Venzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, I will speak very specific की त्या 3 वर्स जे उलयलां तेजेर कांयच चेंजीस जाल नाय. So number 1 Speaker sir, room number 150 collector building South Goa, mutation clerk available from Monday to Thursday 10 AM to 1 PM बरयला Speaker sir. हांव नको हो टायमींग ऑफिशियल हो कितो. We need assurance that this needs to be changed. या क्लर्कांक पयली फाटल्या दिसांनी ट्रान्सफर केलो. म्युटेशन मुटाय ते गोंयकारां टायमारू मेळना Speaker sir. आनी वयल्यान ओ बोर्ड बरयला रूम नंबर 150 ताबडतोब हे चेंज जावपा जाय. आतां जर फोन मारलो जाल्यार आनी हो नोटीस चेंज केलो जाल्यार आम सायसा आमकां एश्युरन्स दिता आसतना ही नोटीस काडपा जाय. आय थिंक देर इज नो सच टायमिंग्स फॉर म्युटेशन क्लर्क ओवर देर Speaker sir. कोण गायल तो म्हाका खबर ना मुको फोटो आहा हांव मिनिस्टराक धाडटलो आतां. Speaker sir, आम मुठाई टुरिजम टाउट्स आहे पूण आतां हिंगा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जे मातानी सालदाना बिल्डिंग आहा थिंग इतली टाउट्स जाले Speaker sir. प्रत्येक कामाक एक रेट आहा Speaker sir. हांवें थोड्यो रेट सांगलो आहे त्यो हरे सारक्यो
are there touts over there, are there agents waiting to do people's work, हे find out करपा स्पीकर सर. स्पीकर सर, तात्काळ सर्विस आहा सानात जाय जाल्यार आणि त्यो तात्काळ सर्विस सानात दिवपाक is only given for all 17(2) and 39(a) cases of the TCP. But जो आम आदमी आहा, जो कॉमन गोंयकार आहा, ताका फकत पावट मारपाच्यो, पावट मान जोत जोरोय, पूण ही सर्विस आमकां मेळना स्पीकर सर. सो येसो तात्काळ सर्विसीस स्पीकर सर आमकां जायो. आमगेले सानात जे आहा ते टायमार जावपा जाय. आमगेले ज्यो इश्यूज आहाय, जे रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आहाय, बर्थ सर्टिफिकेट्स आहाय, ह्यो सगळ्यो आमकां टायम बाउंड करून मेळपा जाय स्पीकर सर. म्युटेशन आहा, जे पार्टिशन डिस्पोजल्स आहाय केसीस, हांकां स्पीकर सर रेट आहा, एक स्पेसिफीक रेट आहा, ती रेट चलता आनी ती रेट दिली जाल्यार बेगीन मेळटा, तात्काळ मेळटा, नाजाल्यार मेळना स्पीकर सर. हेजेर म्हाका सदां लक्ष दवरपा जाय. आनी हे कित्याक जाता? बिकॉज there is no assurance of time bound service. So these basic things time bound servicean करून मिनिस्टरान मातशें करून घेवपा जाय. हे तुका जाता आनी म्हाका सदां तुवें हे फ्लोर ऑफ द हावसा हे बजेटा भितर time bound service for these few things you have to ensure, because in the last 3 years we have been all speaking, but नको तूं कित्याक हेजेर लक्ष घायना ते, तुका जाता हे, तूं काबस्ताद आहा, you can do it. So ह्यो 4 गोश्टीचे तुवें time bound services हाडल्यो आमकां जाल्यार I think you will get the best credit all over Goa that is available. Speaker sir, Christian Carpenter Mesta to be included in the OBC list. ये गेलते वर्साक उलयल्लो 2023 उलयल्लो. मातशें note down करून दवराय मरे कोणी. Why are we not discussing? Call for a meeting. I will come for this meeting. Goa State Commission for Backward Class. यांचे बरें एक meeting घेयाय. कितकोन हे कित इश्यू आहा, कित्या हातें डिस्कस करूया, भासाभास करूया आनी एक क्रिस्टियन मेस्ता कार्पेंटर जे आहे तांकां आमी इन्क्लूड करपाक दर्जा दिवपाक आमी फायनल करूया. हाऊ इट इज पॉसिबल, वाय इट शुड बी पॉसिबल. लेट अस कॉल दिस कम्युनिटी ए कार्पेंटर कम्युनिटी आनी हे करूया. आमगे बाणाले सगळे मेस्ताय, दे आर गोइंग टू गेट दीस फॅसिलिटीज. गोंयकार ते आमगेले सगळे स्पीकर सर. सो लेट अस वर्क ऑन दिस, पुट इट ऑन द रिकॉर्ड दॅट वी वॉन्ट टू डू दिस, एंड आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कम अप विथ अ प्लॅन. कॅडेस्ट्रल प्लॅन्स आहाय आमगेले कुमदादीचे, ही मॅपां सामकी रिस्टोरेशना कितें पूण करूं जाय. I want to know today, हांव तुका सांगना तूं कित कोतो तो. I want to know what have you done from 2022 to 2025 to restore cadastral plans. सगळे कुमदादी सांगना तुका, आपण उमके कुमदादीचे उमके cadastral plans आपण रिस्टोर केले from 22 to 25. कितले केले ते दाखोय. How you have done the preservation method, हे आमकां एक white paper दी. So we are satisfied. Okay, 2 केले, 3 केले, उमके केले, and then we know what you are going to do further. स्पीकर सर, तुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी त्रास जाता जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण गोंयभर लोकांक एम्ब्युलन्सी लागून त्रास जाता. लँड लॉक एरियाज आहाय तांकां त्रास जाता. बट फर्स्ट स्पेसिफीक एम्ब्युलन्स वचपाक मॅन्डेटरी वाट करपाक, बिकॉज दे आर लँड लॉक. सो हे तुवें कार्यार घालपा जाय. हे आमचे कितले पाट घायला इंटर डिपार्टमेंटा मदीं उलोवन. हाऊ डू यू मेक अ मेकॅनिझम? वेन आय एम सेईंग एक्सेस फॉर एम्ब्युलन्स, हांव सांगना तुका डांबोर घालन दी म्हूण. आय एम जस्ट सेईंग दॅट पीपल शूड लीव 3 meters access for an ambulance. डांबोर काय नाका, no NOCs, no written nothing, but an access should be given. दुरीक बांधताय स्पीकर सर 1.5 meter वाट सोदताय, and then bedsheet आंगान you have to take people outside. मोरान उबा नोरो पडाय स्पीकर. This is actual problem. So we have to stand by our people and frame the laws so that this kind of things are being put in place. Speaker sir, restoration of illegal filling of land. I want to know specifically how many cases from the last 3 years did the department actually get it restored? कितली केसेस तुम्ही रिस्टोर केला? मुझे कोणे शेता इल्लीगल फिलिंग केले, तुमगे फ्लाइंग स्क्वॉड गेली, सगळे गेले, हिंगसोन थिंग तुम पेपर वर्क हिंगासोन थिंगा मेल धाडले, लेटर धाडल्यो, पण फायनली ते इल्लीगल शेत बोलो ते तितू तुले मात काढली आणि परत ते बॅक टू ओरिजिनल एग्रीकल्चर टाइप. तुम कितली केसेस केले स्पेसिफिकली तुवें आमकां सांगचे 3 वर्सांनी हाऊ मच यू हॅव अचीव्ड. Number 1, if you have not achieved 1 also, 0, then find out why you are not able to achieve. It is an interdepartmental issue. So why you are not able to issue? I last time we सांगलोले pinpointed. I followed one case and I went to the conclusion and I came to know finally you are telling the person who has illegally filled the land, you are telling him to restore. तो कित्याक कोतलो? तो कोणा मुटरी मागीर तू PWD सांगता. PWD को मागीर पयशे नाही, ताका टेंडर काडचे पडटा. आणि PWD त्या बारके 50,000 1 लाखा कामा लागून टेंडर काढपाक पावना, and that matter is lost. Take it under your control, restoration, which means your fund, your revenue budget
and from there you restore, and then you can collect the money from him. Reimburse korpa कितकोन korpa देत korpa येते. तेगे बिलांतल्यान काढ तू, उदका बिलांतल्यान, लायटी बिलांतल्यान, कितें कर. But restoration of that land has to happen. Illegally जो कोण पुरयत तेका. Speaker sir, demolition squad आहा तुगेले. Have you done an audit? I request you to have an audit of your demolition squad. Find out, sit with them, make a checklist of what is missing. To get department as जाय post missing आहे. You are a very friendly by nature. आता काल सोन तू आमक सगळे हात दाखयता. इतली बरे भाशेन. So तुगे demolition squad आगे बसोय. आमकाय आपय. We will give our suggestions. Let us improvise that squad. Maybe this year we are not successful. Let's put some budget. Let us bring them, get them the equipment what they need. Solve the issues, because if they are made stronger, we will able to do better things where illegal things are coming out. Speaker sir. Disaster management, Speaker sir, fund. तू ते 5 लाख रुपये आख्या सावता पाव नाही. हांव नको. तू दिसत जाला पावत जाल्या. एक झाड कातरपाक 15-20 हजार घेताय. तू कितू झाड काततलो? एक MLA fund for disaster. That is the best way to approach. You keep an MLA fund. How much you feel you can start with? Propose to the Chief Minister this time and keep a MLA constituency wise disaster management fund. You want to keep 2 lakhs, you keep 2 lakhs. You want to keep 3 lakhs, you keep 3 lakhs. 40 constituency, but do it that way, because 5 lakhs for the whole of South Goa is not possible. 5 lakhs is in addition. Every panchayat basically has been given 25,000 rupees. 25,000. No, that we have given to each panchayat, but this is in addition what we have got the same. Yeah. And even if more funds are required, funds are available. No, this is a wrong statement, please. No, it is correct. No, हांव कितें सांगता, एक झाड कातरपाक 20,000 पडटाय. 25,000 एक देखून झाड जावपाना सारकें. I have discussed this topic last time. The entire house discussed. आमी calling attention काडले. And after that discussion, ताबडतोब next day I gave you a letter. I have got around 47 trees which are going to cause disaster. Out of those 47, maybe 4 or 5 have already fallen in the last monsoon. Those 45 trees went to the collector, from collector to forest, forest to everyone. Survey जाऊन, answer 0, shunya. All those trees are still there. They will fall anytime and they are going to create a disaster. परत follow up करूया. आज हांव हिंगा उलयत पयलो, हांवें मेल धाडपा लायला. तुकाय मेल धाडपा लायला, कलेक्टराकूय मेल धाडपा लायला. With that last year's letter तुवें sign मारली नोटाचेर. So why I am trying to do this exercise is, if we solve this, ओ पैशांचो हिसाब, झाड कोण काततलो? Who is going to cut the tree? बाकार मुठा कातून नाका, केन्ना मुठा तू कातूर. तो कातूरपा तेको पयशे नाही. ते काटाय पंचायतीक धाडटाय. पंचायत मुठा आपल्याको पयशे नाही. तू मुठा पंचायती 25,000 दिले. 25,000 कितें येता? So I took last time suggest केल्ले, put up a budget, put up a small tender each constituency wise. म्हाका 7 पंचायत आहे. 7 पंचायती हांवें तुका सांगितला, मुका ऑलमोस्ट 50 झाडां आहे. ती 50 झाडां बजेट काड, एक टेंडर फ्लोट कर 2 लाख 3 लाखाचो आणि गेट इट रिझॉल्व्ड. एक पार्ट ही झाड कातोली, तू नेक्स्ट 5-10 years आणि झाड इतली वयर जावपा नाही. So please let us take interest on these things. We shouldn't be taking so much of time to beg you for getting these things done. Please let's solve these things out. So tree cutting is a issue which we need to solve, because sir, daily worker rate. हांव एक point घेत गेलो. Point number demand number 52, daily worker rate. Fix a daily worker rate. कोण 700 घेता, कोण 600 घेता, कोण 900 घेता. हिंग शिकलो भुरगे होमगार्ड बी तांकां 150 रुपये पर डे हा. 7,500 रुपये होमगार्डा मेळटा म्हयन्याक. काम घाल जालो. हिंग हर घेवन वचपा, आतां शेतां काम करपा. आय एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड जॉब. ओय सारक्या रेट सारक्या आमगेले हांव कितें सांगता. सो कोण 700 चार्ज करता, कोण 900. टू फायनलायज कर एक रेट. प्रत्येक गांवाक, प्रत्येक सरपंचाक, पंचायती त्यो रेट दियाय आनी एक फॉर्मॅट घेवन आमी भोंवया. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव नको तुका रिजर्वेशन करूं जाता, हांव फकत हिंचाता, म्हाका हांव कर म्हणा तुका. आर यू एबल टू डू जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स? आर यू एबल टू डू येस और नो म्हूण सांग. आनी मागीर तेजेर मागीर कितें भासाभास ती करूया. यू आर नॉट एबल टू डू जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स? येस और नो, ओ आन्सर दी. स्पीकर सर, स्पीकर सर, नेक्स्ट इज स्पीकर सर अबाउट 52 परत एक उलयता. What are you doing towards gender equality, Speaker sir? In the last 3 years, gender equality je तुवें कित केला? What did your department do with regards to gender equality? This is regarding to demand number 52. Gender equality je तुवें केला, कित केला? Because it is part of SDG 5. So it is part of your sustainable development goal number 5. So तुवें कित केला in the last 3 years? I will not ask you what you will do in the next 2 years. What have you done in the last 3 years with regards to SDG number 5, gender equality in your particular department? My final demand is towards waste management. I want you to help me
I want you to help me with regards to this. Dumping of waste alongside the roads as collection zata. Chicken and slaughter waste dump zata. Construction waste dump zata. Rehabilitation and regularization of the scrap yards. हे जे तुम्ही बसोन चिंतपा जाय. तू जो तर हे सारखं कोना जाल्यार हे वाडत रावतले. Regular monitoring and hand holding of local bodies. Regular monitoring and hand holding of local bodies by GSPCB and GWMC to improve the waste management policy. ही उतरां बरोवन दवर हेजे कितकोन डिस्कस करूं जाय. How are you going to monitor regular hand holding? This is my question. As answer so, and then we implement it, and then your things are going to fall in place. Regional office of the GWMC, regional office of the GWMC in the south for better monitoring. It's assurance. Lot of space is there. So if you can give this assurance, then we can start this. It will help us for better monitoring. Presently, highway collection of the waste is going on, which has been undertaken along the old highways. आता आमगे बाणाल्या वेस्टर्न बायपास येलो हा. तो वेस्टर्न बायपास नुवेंच्यासून वयर वयता आनी नायलेच्यान देंवता आनी दोनी आटीन तुका सर्विस रोड आहाय. If you go to see there, there is all kind of waste at the service road entrance. Kindly please include this in your new tenders that are going to come. Please include these areas so that the western bypass आकडे थोडे बांदा कडे जे सर्विस रोड्स आहाय थिंगा ज्या वेता सो चोयला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा गेलो वेस्ट हा. At the service road, electricity department waste. It is not private konagelo waste. You can make out that it is of department waste. A muddam photo kan dollo ha, I will share with you. So please get it cleared, this service road akode. Especially contractor jo ha tu gelo, jo waste collect kota. Daily monitoring system ek gailya boro. Kityak, although they are collecting the waste, we see that the waste is there. Now for example, today morning when I came, this is what I saw. But they have collected the waste. But they have not collected this particular waste. So there is, I think, something written in their contract that they can collect only this type of a waste. So you have to include all these wastes which I have said. How that waste is coming, that is somebody's responsibility. But once that waste comes there, it should be the contractor's responsibility. So I think we are very clear in what I am requesting. If there is chicken or any slaughter waste dumped on the roads, you have to pick it up. If there is construction waste, make arrangements to pick it up. If there is any other waste, make arrangements to pick it up. Tell your contractor to get it done, Speaker sir. Speaker sir, last दोन वस्तू सांगोसो दिता. One is Serula Kumdad. Speaker sir, Serula Kumdad, हिंगा एक appointment जाल्लो हा. I am taking the name. Sayesh Kubal म्हणलो clerk हा. There is some dispute saying that appointment दिला administrator. पण एक RTI दाखवता की salary is not coming from the government. And this person is doing a lot of illegalities, signing things. Take this matter up. Before the house ends on the 8th of August, let us know, put an inquiry into this, suspend him, bring someone else. And magi चौकशी कर किती हा ते magi solve कर. Number 1. Number 2 is Peter, Mr. Peter, who is acting as an attorney of Serula Kumdad. Egelo ek issue ha. He is also the secretary or director of panchayats. There is a court case against him. So find out why these issues. There are several complaints that have come up against this. Your name magi huni jala attach jata and mak mutai tuge friend. Amul muge sogle friend. 33 is a friend nu. Puna mesha hai amazun tesh gel nahi. Friend aso nahi. So muge friend, tuge friend, sogle bore ha, but sort out this matter. 2 people's names I have given you. Put up an inquiry into this. Find out what is happening. If they have to be suspended, suspend them. Sort out the issues. Don't keep issues prolonging. Yes, I would like to end up, Speaker sir. Thank you. Shri Ganesh Gankar. Speaker sir, सभागृहाचे मुखार आज जे डिमांड आसा, डिमांड नंबर 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 72 ह्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी जे कट मोशन आसा त्या कट मोशनाक ऑपोज करपाक हांव बरावला. स्पीकर सर, पयली एक गजाल हांव मुद्दाम करून सांगतलो तुमकां कळपाक लागून हांगा की देव
स्ट्रॉंगस्ट जो पळय सोल्जर आसा न्ही ताका हार्डस्ट बॅटल दिता. आमी म्हणपाक जाता आज पळय देशाक सेंटराक नरेंद्र मोदीजी आसा. देवान तांकां अशी ताकद दिवपाक जाय की ह्या देशाचें बरें कशें जातलें. सिमिलरली आमच्या गोंयान डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेजे सगळे मंत्रिमंडळाचे सहकारी आसा न्ही तांकां ती उपमा दिल्या. हांव हे मुद्दाम कित्याक सांगला तें सांगता की ह्या सरकारान गोंयाक सुदारणा घडोवन हाडपा लागून खुबशे रिफॉर्म्स जे पळय आसा पळय न्ही ते हाडल्या. एमेंडमेंट्स केल्या, नवीन कायदे हाडल्या. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो विशय घेतलो हांव आनी मुद्दाम करून सांगतलो तुमकां. आमचे माननीय मंत्री जे आसा हांगा रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब मोन्सेरात, हांव तेंचें अभिनंदन करता. आमचो जो पळय धारबांदोडा तालुको आसा न्ही तो सारको रुरल तालुको. त्या तालुक्याक जेन्ना आमकां सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड ऑफिस आयलेलें एक रिक्वेस्टाचेर तेंचे आमकां ऑफिस थंय करून दिल्लें आसा. स्वताक आपणें येवन थंय तें इनॉग्रेट केल्लें आसा. हे मुद्दाम करून कित्याक सांगता हांव की जे हे सरकार करता ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी आमी तें सांगपाची अत्यंत गरज आसा. आनी त्याच प्रमाणे तांकां जर तर आमकां जी गजाल पळय जाय ती गजालय आमी मागपाचो अधिकार आसा लोकांक लागून. हांव मुद्दाम करून सांगतलो की ह्या दिसांनी नवीन जो पळय आमचो डिस्ट्रिक्ट जो पळय जावपाची पळय जी गजाली काही पळय पब्लीश जाता न्ही तेजेर हांव मुद्दाम करून थोडेशें भाश्य करतलो. तर आमचो जो पळय धारबांदोडा तालुको आसा तेजे पयलीं सांगतलो की सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी जी पळय आसा पळय न्ही ती सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 तालुक्यांनी विभागली आसा. सांगे तालुक्याक 2 पंचायती येता, काले आनी सावर्डे, आनी 5 पंचायती जी आसा त्यो धारबांदोडा तालुक्याक येता. पुणे शिगांव पंचायत, मोले पंचायत, साकोर्डा पंचायत, किर्लपाल दाबाळ पंचायत आनी धारबांदोडा पंचायत. हे हांव कित्याक लागून मुद्दाम करून सांगता की देशान अशी बाकीचे कडेनूय फेसिलिटी आसा. हांव म्हणन मुद्दाम करून की हो तालुको जेन्ना पळय करता तेन्ना माननीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी सगळे संबंध मंत्रिमंडळान हेजेर विचार करपाक जायो. आनी कितें विचार करपाक जायो अशें म्हाजें म्हणणें आसा की वेदर हे जे पळय आमी आतां नवीन जो पळय डिस्ट्रिक्ट करपाक वयता तो डिस्ट्रिक्ट आमी शेड्यूल एरिया म्हणून करपाक शकतले काय कितें. आनी शेड्यूल एरिया जर करपाक जर गेले जायत आमी अंडर आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्युशन 5th शेड्युलाक जर समज आमी जर करपाची तयारी केली हांव मुद्दाम सजेस्ट करता मिनिस्टराक तर आमी त्या तालुक्याचो ज्या डिस्ट्रिक्टाचो बरे भशेन विकास करपाक शकतले. आनी ही एरिया जी पळय आसा पळय ती सगळी काल आतां एक 4 तालुक्याचो विचार करताले आमी. तो विशय असो ना की कोणाक पयस पडटा आनी कोणाक लागीं पडटा. आनी ते जर तर भरभराट जाता आनी त्या लोकांचें जर बरें जाता जायत आनी तें करता आसतना मुद्दाम करून सांगता हांव तुमकां स्पिकर सर की एड्युकेशन, हेल्थ केअर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्यो 3 गजाली इम्प्रूव करपाची अत्यंत गरज आसा. तें जर करपाक जाय जाल्यार अशा पद्दतीन जर शेड्यूल एरिया म्हणून डिक्लेअर जर केली जायत आनी त्या भशेन जर तो डिस्ट्रिक्ट केलो जायत जाल्यार सगळ्या लोकांक आमच्या फायदो जातलो. तर म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक की काही सजेशन जे पळय हांवें केल्लें आसा त्या सजेशनाचेर अवश्य विचार करचो सगळ्यांनी. सरकारान तुमच्या माध्यमांतल्यान हें सांगपाक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी स्पिकर सर. एक थोडेशे स्टॅटिस्टिक्स सांगतलो हांव तुमकां. सादारण तुमकां सांगता की ह्या धारबांदोडेच्यान जर समज तर आमकां जर कुडचड्यार वचपाक जाय न्ही जाल्यार एवरेज आमकां कशी आसा की लास्ट पॉयंटा वयल्यान सादारण 45 किलोमिटर्स पडटा तांबडे सुर्लाच्यान. आनी तीच गजाल जर समज तर आमकां फोंडें येवपाक जाय न्ही जाल्यार 30 किलोमिटर पडटा. केपें वचपाक जाय न्ही जाल्यार आमकां सादारण 50 किलोमिटर पडटा. आनी मडगांव वयतले जाल्यार 52 किलोमिटर पडटा. ही परिस्थिती आसा. त्या खातीर खंयचो विचार करता तेन्ना पयलीं सुद्दां हेजेर असो विचार जाल्लो ना केन्ना. आनी आतां आमकां हांव माननीय मंत्र्याक विनंती करता की हो विशय जेन्ना पळय घेतल्या हातीक तेन्ना तेजो योग्य तरेन म्हणटा तो सगळो विचार करून तो करचो. हे पर्टिक्युलरली मुद्दाम करून सांगला हांवें की सगळ्या त्या एक 3-4
जे पळय आमचे तालुके आसा त्या तालुक्याचो सायमल्टेनियसली बाकीच्या बरोबर विकास जावचो हें म्हाजें सजेशन आसा. दुसरी गजाल एक हांव मुद्दाम करून सांगतलो माननीय मंत्र्यांक की रेग्युलरायझेशनाचे जे पळय विशय आसा ते खुबशे विशय जे पळय आसा ते हाती घेतलेले आसा आनी टायम टू टायम रेग्युलेशनाचे केसी क्लियर करता. इवन सगळे मामलेदार बाकीचे सगळ्यांक कितें केल्लें आसा की इन्स्ट्रक्शन्स गेल्ले आसा डिपार्टमेंटा कडच्यान माननीय मंत्र्याच्या ऑफिसाच्यान की त्यो टायम टू टायम घेवन क्लियर करपाक आनी तें काम चालू आसा. पूण एक विशय म्हाका खटकतो हांव मुद्दाम करून नमूद करतलो हांगा. तर आतां जर समज कोणाचें रेग्युलेशन येयलें एनक्रोचमेंट लँडाचें जाल्यार कितें जाता की मार्केट प्रायस आनी तेका 2 नाजाल्यार 3 टायम्स पेनल्टी घालून तो जो पळय प्रायस पळय जाता एक्युमुलेट तो फारीक करप तांकां शक्य ना. हेजे पयलीं म्हाका याद जाता की 1970-73 जे एनक्रोचमेंट जाल्ले ते म्हाका दिसता लेस दॅन 10 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर कॅल्क्युलेट करून तांकां फारीक करपाक येताले. तर हो विशय जो पळय आसा तेजेर मातशे विचार करचो आमच्या माननीय मंत्र्यांनी की हे लोकांक जर तर आमी हें केलें की थोडीशी थाकाय दिवपाक जाय जाल्यार त्या प्रायसाचेर थोडीशी विचार करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी एक विशय हांव मुद्दाम करून सांगतलो हांगसर ह्या हेजेर की कलेक्ट्रेट सावथ गोवाच्या अंडरूच येवप्याच्यो काही ज्यो पळय गजाली आसा थंय बरें आमच्या जे पळय तालुके आसा त्या तालुक्यांनी बरें काम जाता आनी तें बरें काम जाता म्हणूनच हांव फक्त एक कितें करतलो धन्यवाद दितलो माननीय मंत्र्यांक. पूण एकूच सांगतलो की डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर ज्यो काही गजाली करपाक जायो त्यो थोड्योश्यो टायमली करपाक जायो. म्हाका तुमी संदी दिली स्पिकर सर ह्या माध्यमांतल्यान हे सगळे म्हाजे कितें विचार ते पावोवपाचे मंत्र्या पर्यंत त्या खातीर तुमकां धन्यवाद. परत एकदां हांव सगळे ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता. थँक्यू. गोविंद गावडे, कृष्ण सालकर, मागीर ना बसोंक जाय आसलो. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Science and technology चेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा. गार्बेजीचो प्रॉब्लेम हो सगळ्याच कडेन खूब हें आसा आनी तातूंत भितर आमकां मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक मिनिस्टरान सपोर्ट केलो आनी हांगा बसल्या लेविन्सन सरानूय सपोर्ट केलो आनी आज आमचो एक ट्रक म्हणजे 4 टनाचो ट्रक म्हाका दिसता आज तुमी सालिगांव प्लांटार तुमी घालो त्या खातीर पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आनी थोडो तेंप तो तसोच जायत एखाद्रे थोडो वाडत फॉर सम टायम बिकॉज आवर 10 TPT प्लांट इज अंडर प्रोसेस फायनान्स डिपार्टमेंटाक गेला सो आमी जाता तितले बेगीन तो थंयच्यान क्लियर करून हाडपाक पळयता. पूण तो म्हणसर मातसो आनी थोडो तेंप आमकां आमची गार्बेज थंय एडजस्ट करून तुमी घेवची आनी त्या खातीर हांव तुमचे मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर उलयता आसतना स्पिकर सर तुमची जी ट्रान्सफर स्टेशन्स आसा विच यू हॅव सगळे कडेन तुमी ट्रान्सफर द ट्रान्सफर स्टेशन्स हॅव बिकम वन हब फॉर बिकमिंग गार्बेज हॉटस्पॉट कसो. सो आमी ती काडपाक सोदता. आमी 2-3 कडेन काडल्यार आनी धाकटे जे मिनीट रिक्षाज आसा त्यो आमी थंय एका वॉर्डान एक रिक्षा घालून ते आमी डायरेक्टली वी आर टेकिंग दॅट गार्बेज अँड डिस्पोजींग इट ऑफ म्हणजे हातून. पूण ताच्या खातीर आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन तितलो फंड ना. सो इफ वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन गिव अस सम रिक्षाज अरावंड 10 रिक्षाज आमकां मेळात आमी CSR अंडर ट्राय हांव म्हणटा कॉर्पोरेशनानूच न्ही तुमीय बी कोणाक CSRाक सपोज एप्रोच करून आमकां एक इफ नॉट 10 एटलीस्ट सम 5-6 सपोज दिल्यो आमकां टेम्पररी वी कॅन रिड्यूस दॅट बर्डन ऑफ गार्बेज वीच इज गेटिंग स्प्रेड सगळे कडेन स्प्रेड जाता तो. सो आय डिमांड दॅट हाका मिनिस्टरा कडेन की एटलीस्ट एक 10 small rickshaws if you can give us we will be very helpful. Secondly ek sir dark spots asa if you can I'll give you the list of this thing if you can do something about that dark spots bare atle. Speaker sir वास्को भितर रवींद्र भवनान तुमचे डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिस आणि मामलेदाराचे ऑफिस सिच्युएटेड आसा. ती पहिलीच सगळी गच इतले हातून आसा ते गव्हर्नमेंट अँड इट इज अ मोस्ट विजिटेड बाय द पब्लीक आनी तातूंत भितर इतली गरमी जाता तातूंत भितर तुमचो स्टाफ कसो बसता बसता ते इज अनदर दिस थिंग. म्युनिसिपालिटी हॅज टोल्ड दॅट दे आर रेडी टू गिव दिस थिंग बट देर आर सम इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज तुमचे कितें हो म्हणटा ताणें आपल्याक पयशे दिवपाक आसा तो म्हणटा आपूण पयशे दिवपाक आसा. सो इफ दीस इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज कॅन बी सेटल्ड
this can be come back, got back to this original this thing. आणि पयलींचे जे आशिल्ले it was very in the centrally located place. आज सेंट्रली ना हांगा खंय कोण न्यू वाड्यावयले येतलो ताका 2 बसी चेंज करून त्या ऑफिसान वचचें पडटा आनी त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन मागता की ऑन प्रायोरिटी ह्या डिपार्टमेंट तुमी अर्बन डेव्हलपमेंट डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हाजे कडेन उलोवन इफ यू कॅन सॉर्ट दीस आउट एंड शिफ्ट दीस म्हाका दिसता बरें जातलें. तातूंत भितर जे आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन आसा ताजे कडेन आमी रिक्वेस्ट करून करून तांकां दवरत आसा. बट ही इज ऑल्सो ताकाय जेन्ना आपले आर्ट एक्झिबिशन नाल्यार बाकीची एक्झिबिशन भायर करची पडटा उकड्यार करची पडटा देन पब्लीक ऑल्सो तातूंत नाराज जाता आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की ऑन प्रायोरिटी जाता तितले बेगीन तुमी ते ट्रान्सफर करचे म्हणून. स्पीकर सर तुमच्या डिपार्टमेंटातले डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आसा म्हाका खरोखरच आय एप्रिशिएट कलेक्टर कित्याक खंयचेय आमी अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट कितेंय सांगलें जाल्यार इमिडिएट ताजेर एक्शन जाता. वास्को भितर खुबश्यो बिल्डिंग्स अश्यो आसा विच आर इन अ व्हेरी डिलॅपिलेटेड पोजिशन म्हणजे त्यो केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता. हांवें कलेक्टर मॅडमीक सांगिल्लें एंड शी हॅज स्टार्टेड टेकिंग एक्शन ऑन दीस. आय रिक्वेस्ट दॅट थ्रू डिझास्टर मॅनेज ओनली टू इमिडिएटली मेक सम अरेंजमेंट टू डेमोलिश दीस बिल्डिंग्स कितें तरी आयदर सिलिंग देम ऑर डेमोलिशिंग देम एंड देन रिकवरिंग द कॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल ओनर something like that can be worked out. आणि त्या खातीर हांव तुजे कडेन मागता इवन द जुंता क्वार्टर्स बिल्डिंग इन वास्को it has been shifted. There are 110 flats in that junta quarters but it is in a very bad shape. I request minister ki under disaster management te modpache tumi हे करचे because it cannot be repaired. It is beyond repairs. आमी एक जाणटे बायलेक जशी न्हेसयता आणि नवे नवे कपडे घालपाक पळयता but it doesn't work out. ताजे ते wear and tear जावन they are worn out. एक टँकी is on the verge of collapse. When it is going to collapse we don't know and that is why one building has been shifted आणि थंय खाली केल्ली आसा. So I request honorable minister to immediately take action against the junta quarters building and this thing. Speaker sir, last time हांवें एक तुमकां एक्स सर्विसमॅनाचो इशू हांवें हायलायट केल्लो regarding exemption for their stamp duty. This is a very long pending demand आणि एक्स सर्विसमॅन these are our प्रायड म्हणटा तशें हे एक्स सर्विसमॅनान आमच्या देशा खातीर दे हॅव गिवन देअर होल लायफ आनी मागीर जेन्ना रिटायर जाता they want to settle here maybe or when they want to settle here तांकां they are eligible for tax exemptions which are not being given आता आणि तातूंत भितर तुमी आनी एक रूल काडला की 15 years domicile जाय म्हणून which is making them impossible to buy anything here. So last time आमी ऑनरेबल सीएमाक आनी मिनिस्टराकूय ताचेर रिप्रेझेंटेशन दिल्लें and I think एक्स सर्विसमॅनांक तांचेर इनजस्टीस जावपाक ना because आज आमी सपोज सेफ आसा it is because of these ex servicemen or servicemen who are guarding our borders. आज ते सगळे त्रास काडटात म्हणून आमी सेफ आसा म्हणून आमी सुशेगाद न्हिदता आनी तांकां जे मेळपाक जाय सपोज ते मेळना जाल्यार म्हाका दिसता वी आर डुईंग अनजस्टीस टू देम एंड आय एम 100% शुअर दॅट ऑनरेबल मिनिस्टर वील नॉट लेट दीस हॅपन. तुमी जाता तितले बेगीन तांकां टॅक्स एक्झम्पशन दिवपाक हें करात. डोमिसायल पिरियड मातसो कमी करात. यू कॅन पुट सम कंडिशन्स that they have to link their Aadhaar card with voter card, they have to be voting here, they have to be staying here. Kitadri, but 15 years domicile is I think so too big period for them and taja khatir this may be matso kami kelo jalyar we will be very happy. Last ekus point sir, speaker sir, employment acher Dr. Chandrakant Shetty yan sangle आज आमचे वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट नाले सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीनी there are so many vacancies पूण ते vacancies आमकां केन्नाच मेळना गोंयकारांक थंय very less and he has rightly pointed out की थंय कोण तरी इंडस्ट्रीज कोण तरी त्या जो HR मॅनेजर आसता he is from some other state and he tries to push his people from that state and governments get deprived. So I think so some policy has to come in place to safeguard our interest. म्हणजे गोंयकारांक एटलीस्ट 50% तरी ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीन ताका मेळपाक जाय which is happening in other states also. Some other states I think so are making it mandatory की खंयची इंडस्ट्री आहे ती to have 50%. So I request honorable minister, I demand that एक कसली हाजी employment policy for Goans who will be employed here तुम्ही हाडची आणि गोंयकारांक जस्टीस दिवची. परत एकदा तुमकां देव बरें करूं कित्याक प्रत्येक गोष्ट जेन्ना जेन्ना आमी तुमचे कडेन मागिल्ली आसा तुम्ही आमकां दितात आणि त्या खातीर देव बरें करूं. स्वीकार राजेश फळदेसाय. वरेश बोरकर.
Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, आम्ही पहिले घेऊया ते म्हणजे एम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन जेन्ना आम्ही घेतलेले तेन्ना कॉलिंग अटेन्शनान खूबशे अनएम्प्लॉयमेंटाचेर जो विचार आसले हे प्रत्येक हांगातल्या आमदारांनी मांडले आनी तशेंच आमच्या मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान अशें सांगलें की जो विचार जे मांडलेले आसा की अनएम्प्लॉयमेंट आसा म्हणून जावं हो रिपोर्टान येयल्ले आसा म्हणून ते हांगा सांगलें की ना म्हणून. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया हो जो रिपोर्ट आसा हो कोण प्रिपेर करता. हो मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन हे करता आनी हे कोणाचे, हे वयल्या इंजिनाचे जे डबल इंजिन म्हणटा पळय तेंचे. आनी हो रिपोर्ट जो आसा तो पिरियोडीक लेबर फोर्स सर्वे जो डिसायड करता की कितले एम्प्लॉयमेंट जाय, कितले अनएम्प्लॉयमेंट आसा, कितले भुरग्यांक कितले लेबर आसा. सो हे सगळे जे आसा हो रिपोर्टान घातलेले आसा. आनी आतां आमी पळोवया की आमी टोटल एनालायसीस केल्लें आसा की कितले अनएम्प्लॉयमेंट आनी हो जो फिगर घेवनूच आमी हे सांगतले. सो मातशें मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज वायज 15 to 29 years male 13.2%, female 31%. 15 to 59 years male 5.5%, female 17.3%. All ages male 5.2%, female 16.7%. इतले जे डेटा एज पर डेटा सांगलेले आसा. स्पीकर सर, फुडें या. Employment rate education wise in rural and urban areas. Rural male graduate or above 11.9%. Secondary 10.9%. Rural female graduate or above 26.9%. Secondary 23.08%. Rural male graduate or above 7.0%. Secondary and above 4.6%. Urban female 30 graduate or above 30.4% and secondary and above 2.3%. Speaker sir, हो डेटा इतले सांगता की कॅटेगरी वायज आमी ब्रेकअप दिल्लो आसा आनी इतलेच सांगता की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा तो गोंयान हाय आसा. आनी ह्या डेटा वायज जो ग्रुप आमी टोटल एज ग्रुप आमी पळयले नाल्यार गोंय जे आसा ते राज्य म्हणून आमी नंबर 1 आसा 8.5% आसा. आनी समज युनियन टेरिटरी ऍड केली नाल्यार लक्षद्वीप जो आसा तो 11.9% आसा, अंडमान 11.8% आसा. सो हे सगळे पळोवंक गेले नाल्यार आमी तिसऱ्या नंबराचेर आसा. स्पीकर सर, जे मिनिस्टरान त्या दिसा सांगले की हो जो डेटा आसा हो फेक आसा म्हणून हांव तांकां विचारपाक सोदता की हे वयले इंजिन जे आसा हे डबल इंजिन म्हणटा ते डबल इंजिन चलता सारकें. तुमी तुमच्या डबल इंजिनाक एक्सपोज करता कारण हो जो डेटा आसा हो ह्या डबल इंजिनानूच दिल्लो आसा. हो आमचो डेटा न्हू. सो मातशें मिनिस्टरान ह्या डेटाचेर लक्ष घालचें. स्पीकर सर, आतां पळोवया गोवा लेबर डिपार्टमेंट जो आसा तेजो डेटा. As on 30/06/2025, total employees registered on employment exchange 1,74,562. तितूंतले प्रिझ्युमिंग स्टडीज जे आतां सद्याक शिकता 21,381. ऑलरेडी एम्प्लॉयड आसा 57,537. अदर एम्प्लॉयड इन प्रायव्हेट सेक्टर्स नॉट अपलोडेड. अजून पर्यंत हे अपलोड केल्ले ना. आतां हेजोय म्हाका दिसता उत्तर जे आसा ते मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज म्हणटा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कॅनॉट बी असर्टन. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया हेजो मिनींग असो जालो की 95,644 अनएम्प्लॉयड आसा. हो क्लियर कट हितून दाखयता. सो हो जो डेटा आसा हो तुमचे कडल्यान घेतलेलो आसा. सो हेजे एक्सप्लेनेशन जे आसा ते मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पीकर सर, स्टेटीन 2,908 प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन आसा. तितूंतले 1,39,615 प्रायव्हेट एम्प्लॉईज आसा. आतां दाजी बाबान म्हटलें की गोंयकारांक जे आसा ते काम मेळना, आमी वयता थंय ते आमकां मेळना म्हणून. आनी जे तेंचे HR आसा, मॅनेजमेंट आसा ते भायले आसल्या कारणान आमच्या गोंयकारांक घेयना. आनी स्पीकर सर, तेकाच लागून आमी मागलेली की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आसपाक जाय. आनी तेकाच लागून एक टास्क फोर्स जो आसा तो डिप्लॉय केलो आनी तो टास्क फोर्स ऑपरेशनाक हाडलो. आतां तो टास्क फोर्सान केलें कितें, जावं ऑपरेशन जालां काय चलता, कितें आसा हेजो जो उत्तर आसा हो मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. आनी हेका लागून जी लेबर पॉलिसी जावं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आसा ही कितें आसा
आनी हेज्या पयलूय आमी हो डिमांड घातलेलो की 80% जो प्रायवेट सेक्टर जॉब्स आसा हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिवचो. आमी थोडे दीस पयलू शुक्रार दीस पयलें की मुखेलमंत्र्यान जे डेफिनेशन आसा जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे आपणानूच वाचून सांगले आनी त्या डेफिनेशना नुसार की जो नीज गोंयकार आसा तेका हे जॉब मेळपाचे हो डिमांड आमी प्रत्येक वेळा घालता. आनी प्रायवेट सेक्टरान आयज कितलेशे सभाघरान आसा आमदार आसा ते म्हणटा की गोंयकारांक मेळोंक जाय आमच्या भुरग्यांक मेळना. सो हांव तेंचे कडेन त्या दिसा सगळे ओगी घाल्ले. हांव तेंचे कडेन मागता की तुमी हो डिमांड घालचो. कारण कितें आसा हें फुडें अशेंच चल्लें नाल्यार आमकां गोंयकारांक कामाक मेळपाची ना ही सगळीं भायल्यान वयतली. सो हांव मागता आमचे जॉब्स आमकां जाय. स्पीकर सर आमी पळयता की हो जो डिमांड खूब गरजेचो आसा हो मिनिस्टरान मातसो आयकून घेवचो आनी हेजेर कितें आसा तें क्लियरिफिकेशन दिवचें. स्पीकर सर आतां आमी फुडें या. फुडलो जो डिपार्टमेंट आसा तो लेबर. आतां लेबर म्हटल्यार पयलू आमकां दिसता लेबर जे रस्त्यार आसता ते. आतां तुमी पळयता की आमच्या सांगेंद्रे मतदारसंघात गोवा वेल्या हांगा कितलेशे लेबर भरलेले आसता मार्केटान आनी झुंडी पडटा 100, 200, 300 लेबर सकाळी फुडें आसता. तशेंच तुमी म्हापसा पळयतले तुमी पळयता म्हापसा मार्केटान हजारांनी लेबर रस्त्यारूच आसता आनी डिस्टर्बन्स करता फूल. तशेंच आमी पर्वरी पळयता हांगा पर्वरी हो जो मार्केट आसा थंय पळयता थंय सेम आसा. सो प्रत्येक कडेन स्पीकर सर अशें लेबर आसा आनी ते लेबर स्पीकर सर जे आसा ते आयज तांकां कितें जाला तांकां गोंय जें आसा तें दुबय जालां. कित्याक ते आमी समज कोणूय गेलो एक लेबर हाडपाक नाल्यार तांकां कितें करता स्पीकर सर ते रेटी ज्यो आसा ते तोंडान येता ते रेटी सांगता. आयज अशी जाल्या तेंची रेट जी आसा ती मिनिमम 900 रुपयाच्यान सुरवात जाता. ती 900 रुपयाचेर 1000, 1500 तेजे वयर पासून केन्ना केन्ना पावता. सो आतां स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा ह्या जो लेबर आसा तांकां रजिस्ट्रेशन सारकें ना तेंचो जो कंट्रोल आसा तो सारको ना आनी सीएमाचे एज पर जो सीएमाचो स्टेटमेंट रिसंट सीएमान स्टेटमेंट केल्लो की 98% जे क्रायम एक्टिविटीज जाता ते हे लेबरांक थ्रू जाता जो मायग्रंट लेबर जे येता तांकां लागून जाता. आतां ह्या बद्दल आयज मिनिस्टरान एक क्लियरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा आनी सांगपाची गरज आसा की ह्या लेबर समज जाय तितलो चार्जीस करीत रावलो नाल्यार ताका फिक्स रेट ही फिक्स करपाक जाय. ही लेबर डिपार्टमेंटान फिक्स करपाची गरज आसा. आनी व्हेरिफिकेशन जे सीएमान सांगलें की व्हेरिफिकेशन आपूण सेल घालतलो आमी डिमांड केल्लो व्हेरिफिकेशन सेलाचो तो केन्ना पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन जातलें हें मातशें आयज क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता आतां गोवा इंटरस्टेट मायग्रंट वर्क्समॅन रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडिशन ऑफ सर्विसीस रुल्स 1982 आसा. तितूंतले थोडे प्रोविजन्स आसा ते सारके कंप्लाय जायना. हांव मुद्दम सांगता की त्या दिसा पासून हांवें सीएमाक सांगलेलें की हे जे हें आसा तेजी इम्प्लिमेंटेशन जावना. हांव रेग्युलेशन सांगता. रेग्युलेशन 21, 22, 23, 24 अशें म्हणटा की मायग्रंट लेबर जे आसा तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय. मागीर कितें आसा की तेंचो रिटर्न जो आसा रिटर्न फेअर म्हटल्यार जेन्ना ते तांकां धाडटा तो फेअर जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा कॉन्ट्रॅक्टरान दिवपाक जाय. मागीर रिटर्न रिपोर्ट म्हटल्यार ते पावले काय ना हेजो रिपोर्टूय जो आसा तो दिवपाक जाय. पासबूक आसा पासबुकाची जे कॉपी आसा ती तांकां दिवपाक जाय. सो अशें सगळे जे हे पॉयंट्स आसा ह्या एक्टान आसा. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हो जो एक्ट आसा हो इम्प्लिमेंट करचो. हितून कितलीशी रेग्युलेशन्स आसा आनी जी आयज अजून पर्यंत जाल्ली ना. हांवें त्या दिसा सीएमाकूय मागलेलें बट तेणेन सांगलें की आपूण पळयता करता म्हणून. आनी प्रत्येक जे असेंब्ली विधानसभेन आमकां हेच आश्वासन मेळटा आमी करता म्हणून बट अजून पर्यंत तें जाल्लें ना. केन्ना पर्यंत जातलें हें आमकां मिनिस्टरान जाप दिवपाक जाय. स्पीकर सर आमी हालींच पळयलें की खुबशे रिक्रुटमेंट चालू आसा आनी रिक्रुटमेंट चालू आसतना कितल्यो व्हडल्यो ज्यो कंपनी आसा त्यो भायर आपणाचे एडवर्टिजमेंट करता. आतां भायर केल्ल्या कारणान आमच्या गोंयकारांक कांय खबर आसना. जॉब जे आसा आयज कितलेशे जाण गोंयकार बेकार आसा एज पर द रिपोर्ट. आनी जेन्ना आमी पळयलें एक जो इंडिको रेमेडीज लिमिटेड ही कंपनी नसत जो जॉब आसा तो भायर घातलो जे भायल्या स्टेटीन आउट केलो. सो आमी तेन्ना गेले आमी प्रोटेस्ट केलो आमच्या पक्षान प्रोटेस्ट केलो आनी ते जे कंपनी आसा त्या कंपनीच्या मॅनेजमेंटाक वचून मेळले आनी तांकां आमी डायरेक्ट वॉर्निंग दिली की बाबा हें जावपाक जायना. पण हेच्या पयलूय हो इश्यू जाल्लो तेन्ना एक मदीं तांकां वॉर्निंग पावल्ली पण आतां परत सेम चालू आसा. तशीच आनीक कंपनी आसा एनक्यूब एथिकल प्रायवेट लिमिटेड. आतां हांकां पासून स्पीकर सर एक्झिस्टिंग सेक्शन 7 ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन वेकन्सी एक्ट 1959 हेच्या पयलूय हेंच्यांनी अशेंच केल्लें. सो हेच्या अंडर तांकां फायन जी आसा ती खूब कमी आसा. ही फायन वाडोवची हे अमेंडमेंट करचे आनी 5 लाख सुमार करचे आनी समज जायना परत ते रिपीट करता जाल्यार ते 10 लाख करचे. कित्याक तांकां स्ट्रिक्टनेस येवपाक जाय. कित्याक एवरी टायम समज आमचे गोंयकार शिकता
तांकां कामूच मेळना तांकांय भायर वयचें पडटा नाल्यार कशें जातलें. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हें जें आसा हें मुद्दम तुमी करून घेवचें. स्पिकर सर, आमी डिपार्टमेंट पळयता आनी प्रत्येक वेळा आमी डिमांड घातलो की गोंयकार आनी भायले नॉन गोवन कितले आसा ह्या इंडस्ट्रीन कितले आसा हेजो डेटा आमकां दिवचो म्हणून. पण आजून पर्यंत हो डेटा जो आसा तो आजून पर्यंत आमकां मेळिल्लो ना. हांव मुद्दम मिनिस्टरा कडेन मागता की हेजो डेटा तुमी केन्ना आउट करतले, कित्याक हेच्या पयलू 6 म्हयन्यांनी तो डेटा आउट जातलो म्हूण सांगलेले, पण आजून पर्यंत हो डेटा आउट जाल्लो ना. आनी हेका लागून आमकां एक नवीन पॉलिसी जाय जो सरकारा कडेन प्रत्येक वेळा आमी डिमांड करता, मात तीय आजून पर्यंत जाल्ली ना. स्पिकर सर, आता आमी या दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन, तो म्हणजे रेव्हेन्यू. आता हांव पयलू म्हणजे आमचो जो डायनेमीक मिनिस्टर आसा ताका खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. कारण कितें आसा, कित्याक तेणेन जो लाला की बस्ती म्हणून जी बस्ती आसली ती जेन्ना आमी तांकां सांगलें आनी तांकां डिमांड केलो की हेजेर एक्शन जावपाक जाय, तेंच्यांनी ताबडतोब हेजेर एक्शन घेतली आनी ती डेमोलिशन हाडली. सो पयलू तांकां देव बरें करूं, कित्याक अशें जी इनलिगलिटी आसा तेजेर एक्शन घेतली म्हणून. तशेंच आनी एक जे अमेंडमेंट जे आमी डिमांड केल्लें, हांवें डिमांड केल्लें एसेंब्लीन, कित्याक आयज आमचे शेतकार जे खाजन शेती आसा थंय खुबसो तांकां त्रास जातालो की रेजिस्टर करपाक टेंडन्सी एक्टा अंडर. सो थंयूय तांच्यांनी फॉर्म 3 जे अपडेशन आसा ते टायमली जावपाक जाय, कित्याक कितें जातालें मॅनेजमेंट जे आसा ते करपाक दिनासले टेंडन्सी जे एसोसिएशन आसा ती. सो तेंचे कडेनूच उरताले आनी ते ऍड जायनासले. वोटींग रायट जो आसा तो ऍड जायनासलो. तो आमच्या मिनिस्टरान तो अमेंडमेंट हाडून ते एक्ट अमेंडमेंट हाडून ते ऍड केल्ले आसा. सो तांकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणून सोदता, कित्याक असली जो कायदे आसा जे शेतकारांक बरे पडटले ते जावपाक जाय. स्पिकर सर, आता आमी येवया रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन. आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान जी कामां जावपाक जाय म्हटल्यार लँड हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी इनलिगल जे कन्स्ट्रक्शन जे गव्हर्मेंट हितून जाला जो गव्हर्मेंट हितून जाता तेजेर कायदो आनी एक्शन जावपाक जाय. हांगा खुबशे अशे कायदे पयलींच्यान आसा जे हे गव्हर्मेंट लँड आसा ते प्रोटेक्ट करपाक. हांव तुमकां वाचून दाखयता. सेक्शन 4, 5 and 6 of the Goa Land Prohibition of Construction Act 1995. Section 4, restriction on construction of certain lands. Government lender समज construction जालें नाल्यार तेजेर एक्शन घेवंक मेळटा. Section 5, penalties 3 months imprisonment आसा. Section 6, power to remove unauthorized construction. Speaker sir, मागीर सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा ऑफ 2010 जितून गव्हर्मेंट लँड जो आसा तो विकपाक मेळना. स्पिकर सर, तशेंच चीफ सेक्रेटरी संजीव श्रीवास्तव हेजी एफिडेविट आसा डेटेड 23/07/2011 आनी ते एफिडेविट क्लियर आसा की आमी ह्या जे अशें कोणान एन्क्रोचमेंट केल्लें आसा तेंचेर आमी एक्शन घेतले एज पर लॉ आनी जो लँड आसा तो रिस्टोर करतले टू द गव्हर्मेंट. स्पिकर सर, हें जालें हो एक प्रश्न आसा, कित्याक कारण अशें हांव तुमकां एक आतां उदाहरण दितलो. स्पिकर सर, कायदो सुप्रीम कोर्टाचो आसा, चीफ सेक्रेटरीन एफिडेविट दिल्ली आसा, पण गव्हर्मेंटाचे लँडान हें कितें चल्लां तें तुमकां आतां सांगता. कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा हे चिंबेल गांवांत. आतां चिंबेल गांवांत गव्हर्मेंट जो जागो आसा थंय स्लम जाल्या. आतां थंय स्लम जाली ती जाली, कोणाक जागे हाडयले ते हाडोवन आयज ते जागे ट्रान्सफर जाता. हांव मुद्दम थोडी नांवां सांगता. अहमद मुल्ला हेणेन जो जागो आसा तो विकला, जो ट्रान्सफर केला मेहबूब देवगिरी हो 4 लाखान ट्रान्सफर केला. जतवान मेंगिनी एका हेणेन ट्रान्सफर केला दस्तरगी एका 5 लाखान. नूर अहमदान खलील वालकर एका ट्रान्सफर केला 2,25,000. दस्तगीर हेणेन ट्रान्सफर केला लता खरागुप्पी एका 6 लाखान. मोहम्मद दगरी हेणेन ट्रान्सफर केला रफीक फरांदी 3 लाखान. रोमावा मेहबूनी हेणेन हेजो जो परचेस केला तो 6 लाखान. हमीदा शिगांव हेणेन ट्रान्सफर केला शाहबिरा एका 11 लाखान. म्हटल्यार ती रेट आसा ती वाडली. आनी यहूब हेणेन ट्रान्सफर केला अफसाना दाकानी हेणेन 7,20,000. स्पिकर सर, हे कितलो व्हडलो स्कॅम. जो जागो जो आसा हो जागो पयलू म्हणजे गव्हर्मेंट सरकाराचो जागो कोणान एन्क्रोच केल्लो आसा ते आपूण जावन आपूण ओनर म्हणटा आनी मागीर कितें करता स्पिकर सर, ते एग्रीमेंट मारता आनी ते एग्रीमेंट मारून नोटरी करता आनी ते सबमीट करता. हांवें हें तुमकां टेबल करता ही ज्यो तेंच्यांनी नोटरी एग्रीमेंट मारलेले आसा आनी हे तो जागो गव्हर्मेंटाचो एन्क्रोच करून ताणें विकलो. सो हो जागो जो आसा हे क्लियर कट डॉक्युमेंटेशन हेंचेर एक्शन जातली काय ना मातशें मिनिस्टरान आपणाचो क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, हें अशें दिसून येता की हो जो स्कॅम आसा
हो येदो व्हडलो स्कॅम जाल्ला तो ग्रेट लँड स्कॅम ऑफ चिंबेल असो आमी डिनोट करता कित्याक हे चालूच आसा आनी म्हाका तरी दिसता की आमचो डायनामीक मिनिस्टर जो आसा तो हेजेर एक्शन जरूर घेतलो. स्पीकर सर, आता आमी पळोवया ज्यो केसीस पेंडींग उरलेल्यो आसा ज्यो मुणकारेल रायट जावं टेंडन्सीच्यो. हांव पयलू म्हणजे देव बरें करून म्हणून सोदता मिनिस्टराक तेंचे लक्ष लावन कित्याक हांवें पासून थोड्यो ज्यो केसीस आसा त्यो तेंचे कडेन पावयल्ल्यो ते लक्ष लावन जाता तितल्यो क्लियर करता. पूण बाकीच्यो ज्यो आसा त्यो हांव रीड करून दाखयता. मुणकारेल केसीस मोर दॅन 5 years, तिसवाडी आनी बार्देस. तिसवाडी 40 आसा, बार्देस आसा 64. मुणकारेल केसीस मोर दॅन 10 years, तिसवाडी आसा 55, बार्देस आसा 30. टेंडन्सी केसीस मोर दॅन 5 years, तिसवाडी आसा 33, बार्देस आसा 110. टेंडन्सी केसीस मोर दॅन 10 years, तिसवाडी आसा 60 आनी बार्देस आसा 70. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जाता तितले बेगीन म्हटल्यार फुडल्या 3 म्हयन्या भितर तरी जाता इतल्यो केसी आसा त्यो क्लियर करच्यो आनी तुमच्या नांवान ते लावन घेवचे की तुमी ह्यो ज्यो सगळ्यो मुणकारेल आनी जो टेंडन्सी केसीस आसा क्लियर केल्ल्यो आसा म्हणून. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमच्या सानांद्रे मतदारसंघान एक स्लम एरिया म्हटल्यार इल्लोसो जो इनलिगल सेंटीज ह्यो जाल्ल्यो आसा आनी 23 सेंटीज ज्यो आसा तांकां सर्वे नंबर 45/1 कुरका विलेज पंचायत ह्या विलेज पंचायती अंडर हें जालां आनी हांवें हेजी रिटर्न कंप्लेन जी आसा ती 079/2022 ह्या तारखेक दिल्ली जो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा ताका. पण अजून पर्यंत आता 2 वर्सां जाली, अजून पर्यंत 3 वर्सां जाली, अजून पर्यंत हेजेर एक्शन जावना आनी म्हाका रिप्लाय येयले त्या प्रमाणे नो डेमोलिशन ऑर्डर इज बीन इश्यूड टू दीस प्रिमायसीस. आता कितें जालां स्पीकर सर, हो जो आसा एवरी टायम हो इश्यू काडीत आसा, हो मिलिटरी कॅम्पाच्या सायडीकूच आसा. हांव नोको कित्याक लागून डेमोलिशन जायना एज पर द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 अगेन्स्ट हे डेमोलिशन जावपाची गरज आसा आनी हेका सेक्शन 33 लागता. सो हे करूं ना. स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टरा कडेन एश्युरन्स जाय की ताबडतोब हेजेर एक्शन जातलें आनी डेमोलिशन जातलें. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, सो अजून पर्यंत जाल्लें ना, रोड सायड आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की इनलिगल एन्क्रोचमेंट इन कोमुलदाद लँड हे चालूच आसा. उदो दोतोरान जो कार्लोस तेणेनूय सांगलें की अशें एन्क्रोचमेंट जाता म्हणून आनी हे आमच्या मतदारसंघानूय हालींच चालू केला. परत एक 1.5 वर्स पयलू असोच इश्यू जाल्लो आनी हांव विधानसभेनूय काडलो. आमच्या मंडूर गांवांत मंडूर कोमुलदाद ऑफ मंडूर लागता, ते मंडुराचो जो सर्वे नंबर 58/1 हांगा एक टेनंट प्रॉपर्टी आसा, म्हटल्यार जो कोमुलदायचो आसा तो टेनंट आसा आत्माराम नायक म्हणून. हांगा इनलिगल ट्री कटींग जाली 1.5 वर्स पयलू. हांवें कंप्लेन केलें, हांव गेलो थंय स्वता, हांवें हाडयलें, एन्क्रोचमेंट ट्राय केलें, प्लस उजो पेटयलो आनी ते क्लिनींग करपाक लागले आनी म्हणपाक लागले की ही आपणाची प्रॉपर्टी म्हणून. जेन्ना हांव गेलो तेन्ना ते पावले सगळे कोण येयल्ले ते आपूण म्हणले आमी ओनर म्हणले. जेन्ना सर्वे आमी चॅक केलो, सर्वेर आपयलो, मामलेदाराक जावं तलाटी येयले, सगळ्यांनी चॅक करून पळयत जाल्यार ही कोमुलदाद लँड लागताली, टेनेंटेड प्रॉपर्टी. आतां स्पीकर जर परत एकदा आतां ह्या वर्सा हालींच एक 8 दीस पयलू सेम जालें, तेंच्यांनी थंय काडलें आनी JCB घातली आनी कंपाऊंड वॉल मारपाचो प्रयास केलो. स्पीकर जर अशें समज जालें नाल्यार कोमुलदायच्यो ज्यो प्रॉपर्टी आसा त्यो एन्क्रोच जायत रावतल्यो आनी थंय तेणेन कंप्लेन केली. सो हेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान नियंत्रण हाडपाची गरज आसा आनी ते कोण करता तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. आमचो तलाटी येवन थंय इन्स्पेक्शन करून गेल्लो आसा, रिपोर्ट दिल्लो आसा, पंचायतीन रिपोर्ट दिल्लो आसा, ती कोमुलदाद प्रॉपर्टी आसा आनी थंय अशें घडलां म्हणून. सो मिनिस्टरान हेजेरूय क्लॅरिफिकेशन मातशें दिवचें. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की गोंयभरान व्हडली कन्स्ट्रक्शन जी आसा ती दोंगरार जाता आनी दोंगरार जाल्ल्या कारणान ती आमचे नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, नॅचरल कवर आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, ह्या हेजेर कॉन्क्रिटायझेशन जायत आसा. आनी हेका लागून आयज आमी पळयता जेन्ना आमी विलेज पंचायतीन वयता, आमी कंप्लेन घालता, मात पळोवंक गेल्ले जाल्यार थंय सनाद जी आसा जो कलेक्टरान इश्यू केल्ली आसा. आतां ज्यो सनाद कश्यो इश्यू करता, कित्याक थोडे अश्यो आसा ते इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरिया आसा, त्यो थॉमस कमिटी जो फॉरेस्ट डिमार्क केल्ले ते कमिटी अंडर आसा. पण हे कन्वर्जन ऑलरेडी जाल्लें आसा. सो जो तलाटी आसा, तलाटी रिपोर्ट पावयता, कलेक्टर तांकां इश्यू करता, हें कशें जाता? हांव थोड्यो तुमकां रीड करून सांगता. द लँड कन्वर्जन सनाद फॉर सर्वे नंबर 20/1A of Kurka village was issued on 05/10/2011. The land conversion sanad for survey number 20/1B of Kurka village was issued on 20/2/2015. The land conversion sanad for
survey number 53/1, 54, 55 of survey Shiridam village was issued on 20/05/2024. स्पीकर सर, हे इको सेन्सिटिव्ह एरिया जो आसा ह्यो आमकां सेव्ह करपाची गरज आसा आनी अशें समज हे आमचे तलाटी जावं डेप्युटी कलेक्टर अशे इश्यू सनात इश्यू करीत रावले नाल्यार इको सेन्सिटिव्ह एरियात उरची ना आनी हेकाच लागून हांव मागतां Sanads are basically issued because there is, one is the Mamladar, then it is the ISLR, then Forest Department and TCP. These 4 reports you require before a Sanad is issued. Once you get a no objection from them, then the Sanad is issued. स्पीकर So सर these 4 departments, so all these 4 departments are involved in it. स्पीकर सर हे मुद्दम हांवें कित्याक केला आनी सर्वे नंबर सांगला की ह्या केसीन ते जाल्ले आसा हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हे अशें जाला ते तेजेर इन्क्वायरी घेवची तुमी पळोवचें की एक्झॅक्ट कितें जाला ते नाही रिपोर्ट सगळे येयले आसतले न्हू रिपोर्ट येवन दिगून ते सनाद दिलेले आसतले because all these four departments has got to submit a सो report. आय एग्री विथ दॅट बट कितें आसा स्टार्ट जी आसा ती सनाद दिता पळय तेजे नंतर मागीर टीसीबीन वयता फायल हे ऑर्चर्ड आय एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ऑर्चर्ड You need to get all the reports before obtaining a sanad. दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग But आय so मेन्शन they must have obtained all the reports because without the report, No, without the reports, no, I beg to differ. Without the reports, no sanad has been issued. No, to no, anyone. I'll give you the documentation. Yeah, you can give the Just documentation, find but out you check, which survey you number. check on that also for I'll the give fact. you the documentation. Yeah, please. स्पीकर सर Time झालेला. थोडे उरला एक 5 मिनिटां एक मिनिट दिता तुका 1 मिनिटान सोंपय स्पीकर सर आता पळोवया आमी लँडलॉक प्रॉपर्टीज जो आसा ताका लागून एक कमिटी फॉर्म केल्ली आनी ती कमिटी आयज खूब जाण हांगा उलयता लँडलॉक आमकां वचपाक वाट ना तशीच आमची हितून 2 आसा ती कमिटीचो अजून पर्यंत काय 2 वर्सां जाली अजून पर्यंत काय रिपोर्ट आउट जाल्लो ना सो कितें जालें तें म्हाकाय खबर ना हांव मुद्दम तुमकां सांगता की आमचो एक बामोलीम विलेज आसा ती ट्रायबल विलेज हें आसा ट्रायबल लोक रावता मोर दॅन 70 सुमार थंय लोक आसा आमचे सो तांकां अजून पर्यंत ट्रेडिशनल पाथवे म्हणजे पुर्चुगीज एराच्यान तांकां ती हें पाथवे आसा पण अजून पर्यंत तो रोड जाल्लो ना सो तेजेर मातशें लक्ष दिवपाक तसोच एक कुर्का आमचो हिंदू क्रिमिटोरियम आसा ती एसटी एरिया आसा थंय सेम जाला की तांकां जो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा ती पाथवे आसा पूण तो रोड ना सो हेका लागून जी कमिटी आसा तेजो कमिटीचो अजून पर्यंत रिपोर्ट येयल्लो ना सो हेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आतां रेव्हेन्यू आतां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट हें मातशें मिनिस्टरान आयकून घेवचें आमी पळयता की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान जो जी रेजिडेंट सर्टिफिकेट इश्यू करता कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करता डायवर्जन सर्टिफिकेट इश्यू करता मामलेदार इन्कम दिता हेका पयलू चार्ज लागनासले आतां 1 म्हयनो सुमार जालो आतां चार्जीस स्टार्ट केल्ले आसा हे बारीक आमचे जे लोक आसा तांकां खूब त्रास जाता सो हे चार्जीस जे आसा ते कॉस्ट आसा ते बंद करचे हे फ्री ऑफ कॉस्ट पयलू आसले तशेंच फ्री ऑफ कॉस्ट दिवचे स्पीकर सर आमचे आनीक एक इश्यू आसा तो म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी भुरग्यांचे आतां कितें जाता आमचे एरियेन थोडे जाण अशें आसा जेंची बापायचें जें नांव आसा तें एक डिफरंट आसा हांव मुद्दम तुका एग्जांपल दिता बापायचें नांव आनी पयलूचें नांव आनी आतांचें नांव डिफरंट आसा सो तांकां बाकीचे सर्टिफिकेट्स जावं कास्ट सर्टिफिकेट ह्यो मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता सो हांव मुद्दम सांगता तुमकां जे फादराचें नांव फॉर एग्जांपल जो बर्थ डेटीचेर आसा इस्तियाव खालको जे आतांचे जे चेड्याचें नांव आसा तें यशवंत मंगेशकर सो स्पीकर सर हितून कशें आसा आतां पयलू कितें आसा पयलूचे जे लोक आसले सर्टन एरिया तुमकांय खबर आसतलें ऑस्ट्रेला जावं काकरा जावं आमचे पांयान नावशी ही जी एरिया आसा स्पीकर हे 2 पॉयंट म्हाजे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा बेगीन सोंपय हे हांव सोंपयता हे स्पीकर सर हे कितें आसा तांकां जे बर्थ डेट आसा पयलूचो तांकां खंयचो तरी लिंक डॉक्युमेंट मागता ते आतां कितें जाला हेंचे कडेन लिंक डॉक्युमेंट ना खूब जाणांचो असो इश्यू जाला की तांकां फादर बर्थ सर्टिफिकेट जाय स्कूल लिव्हिंग जाय पॅन कार्ड मागता जावं मॅरेज सर्टिफिकेट मागता गव्हर्मेंट पेन्शन हे थोडे डॉक्युमेंट्स मागता सो हांव मागता की मिनिस्टरान एक कितें तरी हाडचें जितून 2 जाण विटनस दवरून 2 जाण विटनस जावं तलाटीचो रिपोर्ट घेवन तांकां ते सर्टिफिकेट इश्यू करूंक शकतले तशेंच स्पीकर जर आनी एक इश्यू जाता तो म्हणजे कास्ट सर्टिफिकेटीन आतां कास्ट सर्टिफिकेटीन कितें जाता की आमचो समज एसटी एरिया आसा एसटी एरियन अशें आसा की डॉक्युमेंटेशन ते 1968चे सर्टिफिकेट मागता जावं तेंचे डॉक्युमेंट्स कितें आसा ते मागता आनी ते ना नाल्यार थंय असोच इश्यू जाता सो हांव परत एकदां तेच रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की मिनिस्टर समजून घेवंक शकता आनी हें क्लियर करूंक शकता कित्याक खूब जाणांक त्या दिसा सुभाष बाब म्हणटालो म्हाका की तुमचे हितून कित्याक अटल आसरा जावंक ना हें कारण आसा कित्याक जे लिंक डॉक्युमेंट आसा ते सारके जायना आनी पयलूची जी नांवां आसा ती आतां तेंच्यान चेंज केल्ली आसा सो हांव मागता की हेका लागूनय सेम हाडपाचें आनी स्पीकर सर आनी एकूच मिनीट ना जालो टायम जालो विजय सरदेसाय स्पीकर सर एकूच बसून लास्ट स्पीकर बसून घेत जालो वेळ जालो अमेंडमेंट
please start. I rise to support the cut motions that I have moved and oppose the demands. Speaker sir, आज आम्ही ज्या रेव्हेन्यू डिमांड्साचेर उलयतात म्हणल्यार कम्युनिटात येता आनीक म्हजे पयलीं उलोवप्यांनी खूब जाणांनी सांगलां चड करून आदवोगाद कालदूस की जमनी कश्यो खावप हें एक सिस्टमॅटीक रॅकेट ह्या दिसांनी चालू आहा आनी कोणाच्यो जमनी खावप कमुंदाच्यो जमनी खावप आतां ते डिमांड फुडें वतकर बेल मारपाक लागता ताचे पयलींच हांव हें स्टार्ट करता तुका एक 3-4 केस सारक्यो कास्ताद केसी दिता हांव कास्ताद केसी म्हळ्यार कश्यो की अश्यो तुका शॉक येवपाच्यो पात्रांव आयक आतां आमी IITक जमीन सोदतात स्पिकर सर IITक जमीन कितली जाय आसली 10 लाख स्क्वेअर मिटर 10 लाख स्क्वेअर मिटर पयलीं सांग्यार व्हरता म्हणलें सांग्यार कितें ओपोज जालें आनी कितें जालें मागीर आनी खंय व्हरता मागीर तुजी कुट्टी व्हरता खूब कडेन आयकलां हांवें कोतान अजून मेरेन IITक जमीन मेळूंक ना गोंयच्या सरकाराक IIT हाडपाक 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मेळना पुणून एक उत्तर प्रदेशांत राजकारणी येवन गोंयांत केप्यां गांवांत जमीन कशी हडप करूंक शकता वो सवाय भितर कशी घेवंक शकता ती हांव तुका दाखयतां आनी हें सगळें कशें जाता स्पिकर सर हें कोमुंदारी कडेन फिक्स करून जाता स्पिकर सर 2001 एक Krishna Uttam Faldesai and others obtained a consent decree RCS number 1 of 1997/B without making Komundar of Kepiah party. Decree illegally divided approximately 10 lakh square meters of Komundar land across survey numbers 88/1, 89/0, 84.0, 85/0, 90/0, 94/0 and 109/0 Diao village amongst themselves. Speaker sir, 2003 illegal mutation data and mutation file 2277 conflict of interest direct distributor Faldesai Surendra Kushari Faldesai म्हणून कोमुंदारीचो attorney तो form X sign मारता deleting the कोमुंदाच name. Speaker sir, ताजे मागीर ownership entries were made in favor of the family. Magir between 7 to 13th of December 2006, multiple family members executed coordinated sale deeds transferring about 10 lakh square meters of land to Messrs. RP Logistics Private Limited, Amritsar. Babush, relying entirely on a fraudulent decree. In 2007, RP Logistics entered into an agreement to sell and power of attorney with Aldea Branca Real Estates, Margaon, for 1.44 crore, handing them control over the entire land parcel. By 2008, portions were transferred to Millifields Developers Private Limited, Bangalore, and other developers, including Kamani entities. 2023, the same lands were sold to V&A Ventures Private Limited, extending the fraudulent chain of title. Speaker sir, non-governed developers also colluded with the Komundar to grab even more land. They filed boundary dispute appeals, ensured the Komundar did not contest, resulting in ex-party judgments that misappropriate additional 2.5 lakh square meter. 10 lakh gele and 2.5 lakh. Beneficiaries, Speaker sir, Millifield Developers Private Limited acquired majority of 10 lakhs. V&A Ventures, V&A is owned by Mahesh Kumar, who is the brother of ex-UP Chief Minister Mayawati. Speaker sir, this becomes now a national level political interest. Kepian, Maya Nagari zata, Kepian. Entire chain rests on a fraudulent 2001 decree, illegal form 10 and manipulated mutation file number 277. Speaker sir, sale deedacho हे कितलो जाणटू amount? Sale deedacho amount 60 कोटी रुपया. 60 कोटी. कमी न्ही. And ताजेर ऑलरेडी हाजेर रिजनल प्लॅनाचेर अम्युजमेंट पार्क म्हणून घाला पळय तूं कितलें प्लॅनिंग आहा तें अम्युजमेंट पार्क येता हांवें सुभाष फळदेसायाक वचून विचारलें अरे तूं जाणा तूं खंय आहा जमीन काय म्हणटा तो सायडींतलो मंत्री कोणाक खबर ना हें अम्युजमेंट पार्क येता आनी कितें येता म्हणून स्पीकर सर Comundat approval was obtained as required under Code of Comundat
आता 17 to 1 80,000 स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट जाता हीच जमीन 5 कंप्लेंटी घाल्या स्पीकर सर येट दिस डायरेक्टर्स हॅव नॉट बीन समन्ड इन कोर्ट पुलीस डेप्युटी कलेक्टर सगळ्याकडे घाल्या सगळ्याकडे तांकां बॅकिंग आहा आता कोण करता इतलें बॅकिंग स्पीकर सर दिस इज एन ऑर्गनायज्ड लूट ऑफ 10 lakh square meters of Goa's ancestral Komundad land. If this is left unchecked, it will become like the other Zuari scam. Because sir, हे झाले एक हांव आतां डिमांड करता की एक सारखे तूं पयली फायली हाड ह्यो सगळ्यो you yourself take interest. I'm not asking for SIT or CBI or all these things I can ask, but I'm presuming that you are not involved in any of this. Therefore, तूं investigate करता म्हणून म्हाका clear assurance दी. कित्याक तुका आतां सगळे डायनॅमिक म्हणपाक लागले ते सगळें दिता हांव सगळें दिता एक केस 1 जाली आतां असल्यो 4 आहा दुसरी केस बेंडुरे म्हूण केपें एक कन्सेंट डिक्री जाली 2016 स्पीकर सर चंद्रास अनंत फळदेसाय 14 फॅमिली मेंबर्स ऑब्टेन्ड अ कन्सेंट डिक्री सेम म्हळ्यार कॉन्टेस्ट करप कोमुंदात काय म्हणना लास्टाक जमीन तुजी जाता No afframent or auction. Transfer bypassed all mandatory procedures. There was no afframent, no public auction, no approval from administrator of Komundad, and a sale deed for 10,000 square meters of this land was done in favor of a 20-year-old son of a former minister. Speaker sir, I don't want to raise names. Price was much below market value. Strong suspicion of a Benami transaction. Speaker sir, Urile 1,44,000 square meters land is remaining land that is at risk. Speaker sir, आता एक दिपेश कृष्णा फळदेसाय म्हणतो लॉफुल कॉम्पोनंट कोमुंदाचो सगळ्या कडेन गेलो तो ट्राय करता म्युटेशन ब्लॉक करपाक आनी कितें करपाक पूण हे 1,54,000 स्क्वेअर मिटराक ताका कोणूच आदार करना स्पीकर सर सो हातून एक कितें दिसता की कोमुंदाची जमनी कश्यो हडप करप आनी ताका कसो प्लॅन आसता तो सारको प्लॅन हांगा चलता सो म्हजो डिमांड आहा स्पीकर सर की ही 2016 ची कन्सेंट कॅन्सल करची बेंदुरेचे कोमुंदाद ओनराच्या हातान दिवचे एक प्रोब जावचो तूं पयलीं तूंच प्रोब करचो आनी क्रिमिनल प्रोसिक्युशन जावचें स्पीकर सर आतां अशेंच तिसरें म्हणटाले काणकोण थंय एक गांव आहा किणले मणगण आनी देळे म्हणून हांव थंय एक पब्लीक आउटरीच गेलो तेन्ना थंय म्हाका सांगलें की तुमचो एक बरो पावरफूल पॉलिटिशियन ताणें हांगा जमीन अशीच 2,84,500 स्क्वेअर मिटर सारकें सी व्यू कोमुंदाद ऑफ नागरशें पाळोळें ही जमीन अशीच हडप केल्या सेम हे मोडस ऑपरेंडी सेम आहा 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली हातून ही जाल्या आता ताजेर कंपाऊंड वॉल पुलीस प्रोटेक्शनान कंपाऊंड वॉल घालपाचो चालू आहा थंय लोक गांवान आहा स्पिकराची कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार तुमी चॅक करचें थंय लोक काजी रोयतात लोक म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले स्पीकर सर पुणून हे एक बालकृष्ण शिवराम नायक गांवकार म्हणटा तो क्लेम्स ओनरशीप सर्वे नंबर्स 287/1 287/2 287/3 287/3 273/1 अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख स्क्वेअर मिटर स्पीकर सर हांगा अशें जाल्लें की 272/3 आनी 273/1 म्हणटा तें गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान एक्वायर केल्लें फॉर अ नवोदय विद्यालय आनी कॉम्पेन्सेशन कोमुंदारीक दिल्लें ओनर जर तो आशिल्लो कोमुंदारीक कित्याक दिलें सो हांगाच कळटा की ती जमीन फिक्स करून खाल्या म्हणून पूण हें चालू आहा स्पीकर सर दिस इज अ प्रिस्टायन इको सेन्सिटिव्ह प्लेटो it has several natural springs supports a native tree cover is critical ecological buffer and water source speaker sir 25 पुलीस लोक राहून 100 लेबरर घालून आता कंपाऊंड वॉलाचे कन्स्ट्रक्शन चालू आहा स्पीकर सर हांव मागता मंत्र्या कडच्यान की he has to investigate this and revoke all the fraudulent claims and restore the land to the Komundad of Nagarsheh Palwale स्पीकर सर आता आणि एक सांगता स्पीकर सर बाबूजाई एक कंप्लेंट आयली सर्वे नंबर 624/1 ऑफ लाटंबारसे बिशोली स्पीकर सर हांगा आयडीसीन एक्वायर केली जमीन आयडीसीन एक्वायर केली फॉर्म 114 सांगता आयडीसी ओनर म्हणून पुढे आयडीसीक पैसे आयलेत ना टेनंट म्हणून कोण रावला आणि टेनंटाक 50% पैसे गेले
ओनर हा आयडीसी आज मेरेन दाखयता आयडीसी म्हणून पयशे टेनंट घेवन गेलो कोमुंदात तशी आहा आणि कोमुंदात ओग्गी आहा टेनंट पयशे घेवन गेलो स्पीकर सर हे मिस रिप्रेझेंटेशन करून 50% पयशे खाऊन गेले हातून सगळे कोण इन्वॉल्ड आहा ते तुम्ही काढून जाय ब्लॅकलिस्ट कर या ऑफिसरांक रिकवरी कर मिसयूज फंडाची आणि रायटफुल कॉम्पेन्सेशन कोमुंदादीक दिवचें कोमुंदाद म्हणटा ती फायनली तुवें प्रोटेक्ट करूंक जाय स्पीकर सर आनी एक इशू आहा एक जर्नलिस्ट किशोर नाईक गांवकार आमी सगळे पळयतात गांवकारी म्हणून सांगता ताणें म्हाका हें सांगिल्लें मोपा एअरपोर्ट लिंक रोड स्पीकर सर एक रुपेश निलकंठ तुळसकर म्हणून रेजिडेंट ऑफ विरार महाराष्ट्र ताणें सांगलां की एक फ्रॉड्युलंट कॉम्पेन्सेशन क्लेम जाली रिलेटेड टू सर्वे नंबर 232/0 इन कासरवाणे पेडणे एक ललिता लक्ष्मण तुळसकर म्हणून falsely claimed compensation, took the money, kept the legitimate owners out. आणि स्पीकर सर ते असेच केले फसयले आज परिस्थिती अशी झाल्या की फ्रॉड करून एक मनीस को ओनर मेन ओनरांक सोडून दुसरोच पयशे घेऊन गेलो आणि कंप्लेन दिल्यार ती फुडें कांय वचना स्पीकर सर खूब कडेन हांवें हो जो आउटरीच केल्लो तेन्ना म्हाका पोरयेचे केरीचे न्यूचलचे सत्तरीचे खूब जाण आयले की आमचे आल्वारा लँडाचेर रेग्युलरायझेशन जायना म्हणून तांणी स्पीकर सर लाखांनी रुपया मोडल्या लिगल फीज म्हणून पूण तांची घरां आल्वाराचेर रेग्युलरायझेशन जायना स्पीकर सर सनद कन्वर्जन सांग्यार तुजी सारकी स्लो जाता म्हणजे चॅक कर कितें जाता तें स्पीकर सर आनी एक म्हाका एक एक्टिविस्ट आना ग्रेशियस म्हणून ताणें सांगिल्लें आहा की चिंबेल 18,000 स्क्वेअर मिटराचे जमनीचेर 18K लागला हो बिहारी स्पीकर सर एक बिहारी मनीस टेनंट म्हणून लागलो खंय पावला पळय तूं गोंय आता 18K सेक्शन लागता कोणाक केल्ले कोणा खातीर पात्रांव सांग आतां हे हातून लागले बिहारी मनीस म्हणजे बिहार दिवस म्हणून तुम्ही जे बीजेपी मनयता पळय तो तुम्ही चिंबेल करूंक मेळटा तुमकां फुडल्या खेपे करपा जाल्यार चिंबला वचून करा स्पीकर सर लिगसी वेस्ट रेमिडिएशन म्हणटा ते शंकर पोळगी आनी म्हाका जय शेटगांवकारान मुर्मुगांव सांगलां की दीस इज नॉट बींग डन आनी दीस इज अ मेजर इशू बाब संकल्पाक जे तुमी कामां कित्याक करना ते म्हाका कळना आमचो आमोणेचो खेमलो सावंत म्हणून आहा तो म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस दिवचले सारकें मेला म्हणून ते जितेना मेला म्हणून सारकें स्पीकर सर ते कोणूच एम्प्लॉई टेबलाचेर नासता तूं कोणाकूय धाड आनी चॅक कर स्पीकर सर ISL LR ऑफिस पेडण्या स्टार्ट जाता 11 वरांचेर स्पीकर सर एक बायल आहा ती सुशेगाद येता 11 ती सारकी म्हळ्यार मंत्री बित्री आपल्या बॉल्सान आहा अशी दाखयता हे मातशें पळय स्पीकर सर आता हांव येता डिमांड नंबर 7 सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स स्पीकर सर हें बी तुजें जर बजेट पळोवपाक गेलो जाल्यार हें चिप्साचें पॅकेटूच हें पोटॅटो चिप्स ही न्ही ती कितें ती आमची माठोळी बिठोळी तसली कांय न्ही कशी ती सांगता स्पीकर सर इट इज बिग ऑन पॅकेजिंग लाईट ऑन कंटेंट 2023-24 43.35 crores एलोकेट केले रिवाइज करून 86 crore केले युटिलायझेशन झाले फक्त 26.7 crores 24 ड्रॉप केले 40.77 crores आणि 25-26 इट हॅज बीन फर्दर कट टू 40.23 crores स्पीकर सर इतले सगळे असून मुख्यमंत्र्यान नक्षा लँड सर्वे प्रोजेक्ट फॉर पणजे मडगांव आनी कुंकळे अनाउन्स केला खंयच्यान आहा पयशे खंय आहा तुजे कडेन or are you going to stretch the same staff and cripple the citizen services to execute this? Because their salaries allocation remains flat at 33.35 crores. IT procurement budget has been slashed from 1.75 crores to 80 lakhs. Record room modernization is the same story. 23-24 4 crores was revised, yet only 11 lakhs spent. This year only 1.94 crores is allocated. What type of a modernization is this? Or is this just a facade? Speaker sir, आता थर्ड डिस्ट्रिक्टाचेर येवया. बाब रवी नाईक जेन्ना बीजेपीन गेलो तेन्ना ताणें म्हणलें थर्ड डिस्ट्रिक्ट करपा खातीर आपूण गेला म्हणून म्हाका याद आहा सारकी आनी तांच्यान तें कशेंच डिनाय करूंक जायना कोणें डिमांड केल्लो थर्ड डिस्ट्रिक्ट एक रवी नायकान सोडून हांवें जाल्यार आयकूं ना खंयच्याच हावजांतल्या मनशान थर्ड डिस्ट्रिक्ट मागला रवी नायकान सोडून हो ताजो शेजारी आहा ताणें सोडून आनी कोणेच मागूं नासलो आतां दिलो कोणाक रे खंय पावलो तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट आनी स्पीकर सर हो डिस्ट्रिक्ट करपाक कोणें डिसिजन घेतलें एक फिजिबिलिटी कमिटी म्हूण केली फिजिबिलिटी कमिटीन कोण आहा चीफ सेक्रेटरी
प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स, रेसिडेंट कमिशनर, सेक्रेटरी रेव्हेन्यू, कलेक्टर नॉर्थ, कलेक्टर साऊथ, चारित दत्त पाणीग्राही आणि डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स. तूं गोंयकार खंय हा रे? आणि ट्रायबल ट्रायबला खातीर केला खंय हा ट्रायबल? मूळ गोंयकाराचेर उलयता मरे तुमी. आणि खंय गेलो रे तुमचो प्रदेशाध्यक्ष? तो सांगतालो की IASांक कितें कळटा काय म्हणून. तो प्रदेशाध्यक्ष म्हाका दिसता ओपोजिशनाचो करा तुमी. तुमच्या पार्टीचो सोपना तो, कित्याक तुमी सगळे IASांच्या हातान दिला. तुमचो एकलो गोंयकार ना मरे हें डिसायड करपाक. आणि ताजे फुडें स्पीकर सर काणकोणा लोकांनी ओपोज केल्ले हा काल. ते म्हणटा आमकां नाका थर्ड डिस्ट्रिक्ट आणि वी डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द थर्ड डिस्ट्रिक्ट. आमकां मडगांवच बरें म्हणून. आमी कुडचड्यारूय येवचे ना, केप्यां येवचे ना म्हणून. आमचे मडगांव सारके हें आहा म्हणून, स्टेबल आहा म्हणून. ही परिस्थिती आहा. सो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट लोकांक विचारूंक जाय स्पीकर सर. तुम्ही विचारनासतना करतात. तुमकां जाय ते तुमचे बाबाचे बेस्ट जाल्ले आहा. जाय तो डिस्ट्रिक्ट कर, जाय ते कितें कर. कितें जातलें हो डिस्ट्रिक्ट जावन स्पीकर सर? म्हाका एक बरें कळपाक जाय जातलें कितें? आनी एकलो कलेक्टर येतलो आनी जॉब तुमकां दिवंक मेळटलें आनी विकूंक मेळटलें. ताजी सोडून कितें जावपाचें आहा? कशें एडमिनिस्ट्रेशन वाडटलें स्पीकर सर? सादें पळय तूं रेव्हेन्यू बजेट तुजें साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचें 56.24 करोडाच्यान देंवयलां 55.5 करोड केलां. नॉर्थ गोवान ते 60.69 करोड आहा. नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट बिल्डिंग म्हणटी डिफर केल्या. कॅपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस केला फ्रॉम 45 lakhs to 30 lakhs. हे सगळें आसतना तूं थर्ड डिस्ट्रिक्ट करतलो कितें आनी हाडटले खंयच्यान पयशे? काय उगी अनाउन्समेंट टायमपास. स्पीकर सर हे सगळें जर पळयलें जाल्यार आमकां भंय दिसता. आनी मागीर प्रश्न येता मेन इश्यूचेर. तुमी म्हणल्यार स्ट्रक्चर्स प्रायर टू 1972 विल बी रेग्युलरायज. स्पीकर सर एक दीस केन्ना तरी हो वन मॅप गोवा पोर्टल म्हण आहा ताजेर ही येवपाक जाय. ती केन्ना येतली तें तुवें सांगचें. म्युटेशन पार्टिशन करेक्शन प्रोसेस टू बी स्ट्रीमलायन अंडर 15 days. हें गेल्या वर्सा पसून म्हणिल्लें आमी. हें केन्ना जातलें? वॉट इज द स्टेटस ऑफ लास्ट इयर्स कमिटी ऑन लँडलॉक प्रॉपर्टीज जे आतां विरेशान उलयलां. When will the joint survey of agricultural land with agriculture department begin? When will water bodies geotagged by water resource department be added to survey plans? When will the department start preparing its own contour plans instead of relying on manipulated private ones? Speaker sir, हे सगळें जर पळयलें जाल्यार 12 बिरेस्तार तुमचे जाल्ले आहा. आनीक जेन्ना तुमी हे डिमांड्स म्हणून घालतात आनीक हे बजेट नंबर पळयले जाल्यार एक पॅटर्न क्लियर जाता. We have a budget that is loud on the outside but hollow inside, just like that packet of chips. Speaker sir, गोंयचे जमीन आणि गोंयचे लोक deserve more than air. They deserve action. They deserve accountability and they deserve justice. Speaker sir, आता हांव येता तुझे labor and employment demand number 52 and 60. Speaker sir, labor budget has been cut from 110 crores to 98 crores. Employment budget has been cut from 9.25 crore to 9.1 crore. There is cuts in training, enforcement, job development. So it reflects government's lack of priority towards fighting unemployment. Speaker sir, आमचे unemployment 8.7% आहा, which is nearly double the national average. Among women it is alarming, 16.8% compared to 5.6%. Over 1.2 lakh youth are registered for jobs, but private sector recruitment of Goans is not enforced, while outsider labor dominates. Speaker sir, as Goan unemployment has become so rampant that it has become a people's joke. It is now the new flex, a policy failure and a crisis of governance. Speaker sir, companies are routinely flouting minimum wage laws. Chief Minister himself admitted publicly that some workers earn less than 560 rupees a day. Speaker sir, labor cases are dragged on for years. Government extended work day from 9 to 10 hours without debate, damaging health, productivity and work-life balance. Speaker sir, funds for welfare are lying idle. 600 crores have been collected from labor welfare, remains unspent. Building and construction labor welfare funds sitting idle, while workers are denied housing, health care and insurance. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणटा आनी डेली वेज वर्करांची जॉब सेक्युरिटी म्हणटी गेली त्या नाहीत. हांव पयरूच सांगतालो टिचरांचे कोण आयिल्ले म्हजे टिचर. हांवें सांगिल्लें एकूच बाबूश मंचरात जाणें कॉम्प्युटर टिचरांक परमनंट केल्ले आनी तांकां एक पळयलें म्हणून विदावट एनी सेल्फीश इंट्रस्ट. पूण ताजे मागीर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आनी डेली वेज म्हण तांकां न्याय ना. दे आर वर्स दॅन बॉन्डेड लेबर. स्पीकर सर, तातूंत स्ट्रायक बॅन्स आहात. कंपनीज आर हायरिंग आउटसायड गोवा. They must be mandated to publish recruitment data on the employment website for transparency.
लेबर मंडीज स्पीकर सर वता थंय हो इश्यू आहा कितें न्ही हे रोकडा लेबर तोंडान येता तो रेट सांगता म्हणटात सो आज स्पीकर सर अशें आहा की आमकां नोटिफाईड लेबर मंडीज म्हणटा ते आसपाक जाय इन एवरी तालुका आणि स्पीकर सर यू हॅव टू रेग्युलेट हायरिंग अँड स्टँडर्डाइज द रेट्स you have to provide them sanitation medical support Honorable you have member. to replace unsafe Honorable member. Speaker, sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. because sir आमकां अनसेफ स्ट्रीट कॉर्नर गॅदरिंग्स म्हणून हे जे आहा रोकडा रावतात ते तांकां एक डिग्निफाईड ऑर्गॅनिक सायट्स ऑर्गनायज सायट्स दिवपाची गरज आहा ESI हॉस्पिटल स्पीकर सर salaries per ESI has been cut from 60 crores to 55 crores supplies from 12 crores to 6 crores हे बजेटान पळय तूं मडगांव ESI hospital runs at 26% occupancy due to lack of staff and resources many beneficiaries are unaware of entitlement reimbursements are delayed instead of fixing ESI, government plans to convert it into a medical college with only 50% seat for Goans. We hope it benefits Goa, but it does not excuse neglecting the ESI system. Speaker sir, now I will speak on demand number 72, science and technology. Speaker sir, budget for science and technology has been cut from 209 crores to 150 crores. Capital expenditure has been slashed from 130 crores to 41 crores. These cuts are coming when Goa is facing an escalating water waste crisis. Saligaon and Kakodeche log जर सोडले, जे who are bearing the burden of garbage from all other talukas, this budget is just disappointing. For them, it is a betrayal. Speaker sir, Goa generates 46% more garbage per capita than the national average. Our tourist population, which outnumbers locals, amplifies this challenge. Core issues are lack of segregation at source, rampant single-use plastic, weak enforcement in tourist belts. Despite booking 7,000 cases last year, open dumping of non-biodegradable waste continues in Madgav's market, Basco railway station, Daboli airport and the Akem bypass. Speaker sir, Goa's garbage menace. Goa's garbage problem is no longer a nuisance. It has now become a menace. And if left unchecked, we can have a situation that has happened in other tourist destinations. Uttarakhandan uncontrolled dumping hill station their rivers became sewers and drove away high value tourists. In Kerala, the Brahmapuram waste crisis in Kochi created fires, toxic smoke and posed a health emergency tarnishing the city's image. Speaker sir, हीच परिस्थिती और हीच अवस्था गोंयची जावपाक आमी रावल्या काय कितें हो प्रश्न पडटा. स्पीकर सर सोंसड्याचे रिमेडिएशन हांवें सुरवात केल्लें मंत्री आसतना हांवें आनी पर्रीकारान वचून पयले प्रेस कॉन्फरन्स थंय घेतिल्लें ताजे मागीर खूब जाण वचत रावले थंय पूण आज कितें आहा स्पीकर सर प्लांटूय ना इन्फ्रास्ट्रक्चरूय ना अकाउंटेबिलिटी ना तें जालां पोस्ट ऑफिस थंय येता आनी थंयच्यान काकोड्या वता. स्पीकर सर बायोगॅस प्लांट म्हणून घाल्लें SPDA मार्केटान ते एक इज एन एक्झाम्पल ऑफ अ क्विक कॉन्ट्रॅक्ट एंड नो रिजल्ट फेल जालें तें स्पीकर सर. सो municipality has actually assured the High Court that it will install a 15 TPD biomethanation plant. आता जे कितें जालें? So even with Saligaon at 250 TPD and Kakoda running, Goa's projected 900 TPD waste load in 2025 cannot be met. एक टाइम आशिल्लो स्पीकर सर आमी मागताले की वेस्ट मॅनेजमेंट पोर्टफोलिओ सेपरेट करचो तो केलो आमी मंत्री नासतना मायकल लोबो मंत्री जालो वेस्ट वचून म्हणटा पंचायतीन काडूं जाय आनी काडूं जाय अरे पोर्टफोलिओ केलो मरे तुमकां आनी कितें सोदता तुमी आनी कितें जाय तुमकां बजेट तूं म्हणटा बजेट इज नॉट डेफिसीट इट इज अ सरप्लस बजेट दी मरे ताका पयशे आनी कर ते काबार कोण हाडयत तुमकां 33 लोक आहात घडसा बैल आहात कोण ऑब्जेक्ट करना मागीर कितें जाला what is the where is the who is stopping whom? Speaker sir, Goa still lacks a system for chicken and slaughter waste. Today chicken waste is trucked to Karnataka while unauthorized shops are dumping it in drains and fields. Fish water waste is untreated, contaminates our waterways. Speaker sir, these are basic facilities that a progressive state should have. Policy paralysis boy. Waste recycling units policy is still in the process stage. Goa's scrapyard policy drafted in 2023 has gone silent. Speaker sir,
आता नवो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड चेअरमॅन झाला, डायनॅमिक सगळे इश्यूज जाणा आणि हांवें सांगपाची गरज आनी गोंयकार सारको खरो गोंयकार ते मातशे जाग्यार उडया तुम्ही आता बाबा, हांच्यान जावचें ना तें, तुम्ही तरी घ्या इनिशिएटीव. स्पीकर सर, 100 कोटी रुपया एलोकेट केल्या गोवा राज्य विज्ञानिक पुरस्कार म्हणून, एक सिंगल रुपया आज मेरेन म्हणूंक ना. तर सायन्सीचेर तुम्ही नाच, तुम्ही देव करा म्हणून सांगतले, सायन्सान कित्याक जाय काय म्हणून, नाजाल्यार हे ताटा धडया व्हायरस वतलो म्हणून. ही तुमची सायंटिफिक टेम्परमेंट स्पीकर सर. सायंटिफिकली बॅक्ड सजेशन्स टू सॉल्व द गोवाज गार्बेज क्रायसिस. स्पीकर सर, सेग्रिगेशन एट सोर्स 100% कॉम्प्लायन्स जावपाक जाय, डिसेंट्रलायज मायक्रो प्लांट्स जावपाक जाय. ताजे खातीर 5 ते 10 TPDचे बायो मिथेनेशन तुम्ही पंचायतींक दिया. ल्हान ते 200-300 स्क्वेअर मिटरान बसता ते कित्या खातीर जॅम पोर्टलाचेर विकते घेवं येता. टेंडर व्हडलो काडून पयशे खावपाची गरज ना, डायरेक्ट मेळटा ते. मोदी प्रायम मिनिस्टर जावन एक बरें जालां ते जॅम पोर्टल म्हणून, यू कॅन डायरेक्टली सोर्स इट. सो ते मेळटा 5 TPDचे बायो मिथेनेशन प्लांट करतलो जाल्यार. प्लास्टिक बायबॅक प्रोग्राम्स आसूंक जाय स्पीकर सर. Scientific evidence from Sikkim and Himachal Pradesh shows that plastic buyback scheme combined with the extended producer responsibility cuts the litter drastically. Tourism waste levy, Speaker sir, टुरिस्टाक इको फी म्हणटा ती लावपाची गरज आहा. इतले टुरिस्ट येतले लाय तांचेर. स्पीकर सर, फिश अँड मीट वेस्ट कन्वर्जन, केरळाचो मॉडेल आहा की बायो रिएक्टर्स वापरून फिश वेस्ट आणि चिकन वेस्ट ताजे हे करूंक जाता आणि वॉटर पोल्युशन देवंक जाता आणि जनरेट फर्टिलायझर अँड बायोफ्युअल. स्पीकर सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एनेबल्ड मॉनिटरिंग, ते कॅमेराज घालून तुज्या डंपिंग धरूंक जाता. झिरो वेस्ट टुरिझम झोन्स म्हणून करूंक जाता. स्पीकर सर, कम्युनिटी इन्सेंटिव्ह, जे गांव झिरो डंपिंग करतात तांकां रिवॉर्ड करूं येता, डेव्हलपमेंट ग्रांट्स दिवन तांकां एक इन्सेंटिव्ह दिवं येता. स्पीकर सर, सो हे हांव तुमकां सजेस्ट करता. पूण गोंयचो वेस्ट प्रॉब्लेम म्हाका दिसता इज नॉट अबाउट गार्बेज. इट इज अबाउट वॉट मायकल? इट इज अबाउट गव्हर्नन्स. It is about science and it is about the future of our state. It is not our waste problem is not about garbage. We have no governance. Governance has collapsed. You have got majority, still it has collapsed. Still there is a policy paralysis. There is no application of mind for science. Your budget for science is going down and the future of the state is doomed, Speaker sir. Cutting the science and technology budget now is reckless. Speaker sir, without capacity, without segregation, without innovation, we are standing knee deep in our own waste. आम्ही केल्ले आमच्याच घाणीन आम्ही अर्ध बुडपाचे उरले. स्पीकर सर, if we want to save Goa, we must adopt scientifically proven methods, invest in decentralized systems, enforce segregation and integrate waste management into tourism policy. Speaker sir, as it stands, this demand is yet another example of style without substance. म्हळ्यार ते सेम हांव सांगता तेच पॅकेट ऑफ चिप्स, सामके ब्राइट पॅकेजिंग, बिग प्रॉमिसेस, उगडे घाल जाल्यार मोस्टली इट इज एअर, व्हेरी लिटल सबस्टन्स. स्पीकर सर, गोवा डिजर्व्स मोर देन एअर. गोवा डिजर्व्स एक्शन. नाउ Babush has been given a degree by our revolutionary Goan MLA that he is a dynamic minister. So I hope he takes action. But by the way, those scams that I have given, I can give you a detailed letter also about this thing. Yes. Or if I can also summarize it to you. But कितें तरी जावचें ताजेर हां. Yes. ना जाल्यार बाब रवी नायक म्हणटलो हे फकत उलयता मागीर फुडें कांय जायना मरे म्हणून. आज तो कांयच उलयना कसोच. बिकॉज ही एग्रीज विथ मी. हो 3rd डिस्ट्रिक्ट म्हणटा तो तुमी ताका कॅट केलें तें केलें, तुमी करता तें फेलियर केलें आनी तुमी सगळे बायलांक घेवन केलें. जो तुमचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा तांकां कितें कळटा काय म्हणून. तांकां कांय कळना तांकां घेवन तुमी गोंय चलोवपाक फुडें सरल्या. स्पीकर सर, अशें गोंय चलचें ना, गोंय बुडटलें. पूण तुमकां ते म्हणसर देवान तुमकां बरी कितें मोद दिवची म्हणून हांव मागता. देव बरें करूं. Bruce Silva. Speaker sir, I rise to oppose the demands and support the cut motion on demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72. Demand number 7, settlement and land records. Speaker sir, ते बुनक्षा एक सॉफ्टवेअर कंप्युटराचेर तेजेर प्लॅन मेळटा. ते सॅटर्डे संडे चलता काय जावना म्हाका. सॅटर्डे संडे तेजेर ऑन जायना. तेजे भाशेन स्पीकर सर, हेजेर
हे सॉफ्टवेराचे जायते डिलेक्शन झालं आहे आणि चेंजीस झालो आहे सर्वे प्लॅनाचे. आय डिमांड that a comprehensive resurvey using open GIS compliant software be carried out to professional competent agency or recruit staff to do so. Speaker sir, demand number 15, Collectorate North Goa. Speaker sir, there is an urgent need to repair the barns and sluice gates. 40 mention केलं आणि highlight केलं की मंदू तो एक भुरगो अजून मिसिंग आहा तो. सो जरी तर ह्या रिपेर जालें जाल्यार ही सोगटी खजन लँड आहाय ती कल्टिवेशन हाडपा जाताय. I demand a special package of minimum 1,000 crores for repair of all the damaged barns and sluice gates in Goa for all Khazan lands. Speaker sir, the rates that are used to approve the estimate of work of repair barns and sluice gates are based on rates defined by PWD for civil works. When Khazan land work they based on traditional work. So cost of material and labor different. I demand that a schedule of rates to be followed for Khazan related repairs should be different from that is followed by PWD. There is urgent step घेवपाक जाय. Speaker sir, फाटी आमी शिरगांव जात्रा स्टॅम्पेड जावन काय ती डेथूय जाल्ली. Speaker sir, खंय फेस्टिवल आसा थिंगा कंट्रोल रूम आसपा जाय with all concerned staff of department should be set up with guidelines given by disaster management of central government. NDMS should be followed. Demand number 16, Collectorate South Goa. Speaker sir, Komdat building of South Goa is in dangerous state. There's a tender जाल्लो पूण अजून तेजे काम स्टार्ट जालें ना. Temporary measures घेता तेजे पूण हे न्यू बिल्डिंग करपाची टॉप प्रायोरिटी आसपाक जाय. स्पीकर सोगटे MLA उलयलाय जायत्यो केसीस पेंडींग आसताय. म्युटेशन जावं पार्टिशन जावं आनी ह्यो मातसो बेगीन जावपाक जाय. फास्ट ट्रॅक सिस्टम करपाक जाय कित्याक जे आमचे कसले येता ते डेली वेजीस जायते आसतात थिंगा येता ते पूण तेजे एक दीस पेड्यार करता तेंचे वेजीस ते तांकां पगारूय मेळना. सो ते पोते येतात वयता केस एडजॉर्नूय जातात. हांव मागता ह्यो केसीस बेगीन कवर जावपाक जाय. स्पीकर सर, there are a lot of scrap yards in Sanjadi area. जायते फावट कंप्लेन्स केले, पंचायतांनी केले, आमी केले, इन्स्पेक्शनूय केले, डेप्युटी डायरेक्टरांनी कलेक्टरान केल्ली आहा पूण हेजे कांय एक्शन जायना. हांव मागता एंड ऑफ द सेशन ऑगस्ट म्हयना एक कंबायंड इन्स्पेक्शन करचें. ही सगळी इलिगल स्क्रॅप यार्ड जाय ती नोट करची आनी तेजे जाता तितले बेगीन एक्शन जावचें म्हणून. स्पीकर सर, सब रजिस्टर ऑफिसां मारगांव ते मोस्टली ओवर क्रावडेड आसता. जायते सिनियर सिटीजनूय थिंगा आसता. सेल डीड करपाक येताय, कांय डॉक्युमेंट्स घेवपाक येताय आनी तांकां बसपाक मेळना. जायते फावट उबी आसतात. तेजे मातशें हें सिटींग अरेंजमेंट करपाक जाय. तसो रिक्वेस्टूय आहा पब्लिकाचो थिंगा सब रजिस्टर ऑफिस फर्स्ट फ्लोर आहा तें सकयल ग्रावंड फ्लोराचेर हाडचें म्हणून. स्पीकर सर, रेवेन्यू डिमांड नंबर 33. स्पीकर सर, सगळ्यांनी उलयला ती लँडलॉक प्रॉपर्टीज आहा त्यो तांकां एक्सेस मेळची म्हणून. लास्ट टायम उलयले जे पॉलिसी येतली म्हणून पूण आजून पासून पॉलिसी येयलो ना. जेन्ना असेंब्लीन डिस्कस जाल्लें तेन्ना जायतो लोक आमचे लागीं जायती तेजी एप्लिकेशनूय घेवन येयली. आतां पोती जाता हें केन्ना येतो काय म्हणून हांव मागता ही पॉलिसी बेगीन येवची. ही 1.5 मिटर आदी 3 मिटर करून तांकां रिलीफ दिवचें म्हणून मागता. स्पीकर सर, जायतो EWS सर्टिफिकेट आसा. म्हाका जाण जावपाक जेन्ना तलाटी एक पॉझिटीव रिपोर्ट दिता मामलादार or deputy collector is bound to give them the EWS certificate or not. कित्याक एक तांकां एक क्लियर गायडन्स दिल्लें आहा बिकॉज एज पर माय इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट 7,000 एप्लिकेशन ऑफ EWSची पेंडींग आहाय म्हणून. स्पीकर सर, आतां रेग्युलरायजेशन ऑफ हावजीस एक बील कितें येवपाक रेग्युलरायज करपाचें पूण आतां हांवें एक नोट केल्लें आहा जायते कडेन आमचे जशी ST पॉप्युलेशन आहा थिंगा भाटकारान तांकां प्लॉट दिल्ले आहाय. तांकां मार्केट रेटीन तांकां पयशे दिले पूण तेंचो सेल डीड जायना. भाटकारान सेल डीड केलो ना तेजे नांवाची प्रॉपर्टी. जायती ऑफसायन जाली, सगळे पयशे दिले पूण 2 रिजन आहाय. एक रिजन आहा थिंगा ते भाटकाराची फॅमिली आसा, को ओनर आसतात ते भायर आसतात ते सायन मारपाक येनाय. आनी सेकेंड आहा तेजे सब डिविजन प्लॉट केलो आसनाय ना म्हण तांकां TCP तेंचे NOC मेळना ते सेल करपाक. सो तेका लागून हेंगे प्लॉट सगळे तेंचे नांवाचेर जायनाय. सो असले प्लॉटां रेग्युलरायज जातले काय ना म्हाका ते कळपाक जाय. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 72, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी. तेचे सेम स्क्रॅप यार्ड्स आमकां पॉलिसी यार्ड मेळ्ळी ती अजून जाली ना.
ती जायना जावन आमी सांजे जे भरपूर हे प्रॉब्लम फेस करता इलिगल स्क्रॅचार ते हित आहाय तेजे भाशेन ट्रान्सपरन्सी आसपास इन डिपॉझिट रिफंड स्कीम DRS फॉर हाय व्हॅल्यू प्लास्टीक बॉटल्स अँड कॅन्स. स्पीकर सर, लेबर डिमांड नंबर 52 उलयत आसतना थंय जाणान म्हणलां सोगटे मार्केटीन लेबर आसता मायग्रंट लेबर आसता तेंचे रेट फिक्स ना. तिना कितें जाल्यार करपाक ते 1200 पासून मागता पर डे आनी लोक ते व्हरता तेचे भाशेन कंस्ट्रक्शन कॉस्टूय वाडटा. Speaker sir, I oppose the demand and support the cut motion. Honorable Leader of Opposition, Yuri Alamo. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demand. Police for this, Speaker sir, speaking on Collectorate North. Hey, Speaker sir, the budget estimate for Collectorate North stands at 5,604 lakhs. And it is marginally higher compared to 24-25, it was 5,137 lakhs. And actual expenditures are 5,069 lakhs. And while this modest increase may appear routine, but because it conceals the deeper structural concerns. When I say structural concerns, because about the role and the performance of these district administrators in North Goa. And Goa, in a state as compact as Goa, the institution of the district collectors, because should be more dynamic. It should be more dynamic. It should be a nerve center for local governance, for field supervision, revenue enforcement, and disaster readiness. But because the reality is very different. District collectors are largely absent from field inspections. They are rarely seen touring talukas and seem disengaged from their statutory duties. Now, Speaker sir, budget head-on, salaries continues to dominate this particular demand. 3,485 lakhs out of 5,604 lakhs. This is over 62% of the total provision under this budget head. And this leaves very little room for actual service improvements and government reforms. Because a collectorachi core duty under the Land Revenue Code 1968 is the assessment and collection of the land revenue. Yet this government has failed to revise the standard rates of the land revenue since 2007. Speaker sir, this is an 18-year delay that deprives the state exchequer of its rightful revenue. Immediately maga dista tumi ek notification card paksai with these regards. Anik mandate quarterly reporting of collection targets and recoveries from each taluka. आज Speaker sir, I can see a disproportionate 15,202 lakhs which has been allotted under other charges. What exactly is this? There is no justification in your demand note or the budget speech for such opaque and steep escalation. आज capital outlay म्हणून जे North Goa collectorant is a mere only 45 lakhs. Primarily directed towards long delayed revenue bhavan in Bardes Taluka, annex building padha. Aaj itli senior citizens, we are seeing in lines there, long queries wanting to go to the office, but you have allocated only 45 lakhs. I urge that the government should take up this revenue bhavan, decent infrastructure by completing it by March 2026. Aaj, without this type of decent infrastructures, because of how can we expect एक digital transformation करपाक or service quality upgrades जावपाक? This is absolutely impossible. Ada, disaster relief remains completely under prioritized. This with the way of the increasing heavy rainfall, flooding, wind damage in North Goa, because of the allocation for this relief to victims is a static 220 lakhs. Only 220 lakhs, because and Janna distribute data lokamade when they want to take the benefit, this has delays, poor coordination, anik maga dista ek opacity. Khas karun because a disaster district management authority today is just reduced to a paper entity.
I recommend that the creation of this district level disaster contingency fund आणि एक pre-approved SOPs असपाक जाय for automatic release. No, don't wait for the delay. You have to automatically release this during cyclone and monsoon emergencies. By the time you are giving this amount, it takes months. Speaker sir, as I speak on Collectorate North, I have to also mention about the incident that happened in Devilaire. I think this is a learning episode for us. We have to learn from these mistakes. Jatre Padzala, it comes under your North District MA guidelines of 2014. Whether risk assessment was done, whether there was crowd flow design looked into, whether security surveillance was in time, whether medically emergency response drills were done, communication strategy ahli kai ki nahi. Because म्हाका दिसता आज ज्या पद्धतीन coordination, health, police, disaster management, panchayat bodies. I am not blaming a single person. I think it is your department. It's a collective failure. It has happened for the first time. But these type of episodes should not happen in the future. So what plan does your department have? Whether your department is prepared for such type of episodes. You blame the collector, that is not enough. Collector blaming is not just one full stop. What have you done in the future now that this particular thing doesn't repeat? Because this was a man-made disaster, and this is not only to your department. All other, even the police are responsible for this. You cannot just single-handedly wash out your responsibility. Because ज्या पद्धतीन आज Goenkar will never forget the way selective enforcement is done about post 10 PM music. You know, you are aware about it. Ki High Courtaची order ha Goa State Pollution Control Boardan ban केला 10 वरच्या नंतर म्युझिक जावपाना म्हण पण आम्ही होईना होई चोयल्यात. The way today this office has turned a blind eye to violations in Anjuna, in Bagator, in Asagaon, in Morji, in Arambol, in Siolim, day in, day out. This department has failed every place. Speaker sir, they are basically sound law चे हे जाता. तर म्हाका दिसता की you have to basically enforce laws with regard to Land Revenue Code, Disaster Management Act, Environment Protection Act. Illegal आज इतले hill cutting जाता, construction, more than 1,000 hill cutting by your friend Vishwajit Rane is applied. But what is the squad doing? There is no coordination because illegal rave parties are openly they are advertised today. You see, so illegal sand extraction everywhere they are called. But do you have a mechanism with the amount of illegality that has happened? And what is your reforms that you have to in place? Because 25 lakh North Goa collectorate towards IT modernization, only 25 lakhs. Because this is inadequate for a district that must oversee. What do they oversee in the North Goa district? Immutation, land convergence, caste certifications, arms licensing. Maka tori dista minimum provision of 1 crore at least should be made under a dedicated e-governance subhead. And it includes because deliverables aspak jai with real-time dashboards. That is what is lacking. Integration with states, property GIS. This is what needs to be done. I would like to draw the attention of the honorable ministers because there is a rising cost on the outsourcing. 44 lakhs this year only left for utility attendants. Others because Sarkaran cannot just simply casually repeat these expenditures. There must be a department-wise staff deployment review. Outsourcing today, Speaker, cannot be a substitute for your accountability or your performance. Speaker, Deshbur, across India, the collectorates have evolved today into dynamic engines. The department has not given them powers. I'll tell you why, Speaker sir. Dynamic engines of local governance, they have clear targets, digital integration, and एक citizen outreach. Now you speak, Speaker, in Andhra Pradesh, Spandana Manote, a grievance redressal model. You look at Tamil Nadu's mandatory inspection calendars. Speaker sir, you look at Kerala's revenue adalats. Speaker sir, you look at Gujarat's district level disaster drills. Speaker sir, you look at Odisha's revenue mobile apps. Anik Maharashtra's
non-tax revenue dashboards. This is something that Goa needs to learn. Speaker sir, the collector's role can be revitalized, and I strongly advise कि सरकारान हेजेर study करपाक जाय on these models. Propose a model like a weekly Jan Seva Divas. This is what you tell the collector to do. Speaker sir, एक GPS logged field inspections. Why can't they do it? Live revenue performance tracker. Maka dista will bring definitely North Goa Collectorate and try to meet towards the 21st century responsibility. So many states have done it. Collectors today, with the amount of population that is in the state, you look at other states. Collectors have powers, but they are not being given the powers. Your department needs to make sure that it is their duty to do it, and they do have the capacity to do it. The problem is the government does not want to do it. Speaker sir, आज जरी तर credibility potun हाडल्यार, I believe you need to revise your tax slabs with taluka level stakeholders तांकां घेवन collectoraat mandatory, you need to ask them to go to 10 working days on field visits. They have to go on the site. Inspection reports because must be uploaded in the public domain. Aj you need to release quarterly targets. When I say quarterly targets of the achievements in that non-tax revenue recovery of what I pointed out. Speaker sir, citizen-friendly services under a unified North Goa Seva portal. This is what is lacking. In the absence of this, Speaker sir, it is without any vision today that they are being allowed. I'm not blaming them because the vision seems to be lack from the department. The strength in this demand only salary becomes a formality. Nothing else, payment of salary, no strategic outcomes. Speaker sir, when I speak about Collectorate South, and I would like to make a special mention of the efficiency of the Collectorate South. The way the Collector South is functioning is supposed to be appreciated by the department. The follow-up, the way things are handled, the way the MLAs are updated about, that is something that I would try to specially mention about Collector South. But Speaker sir, if we look at the budget estimate of yours, is 4735 lakhs, and a sharp reduction in 5624 lakhs that was proposed in the last year, and your actual expenditure in 23-24 that was 5550 lakhs. Speaker sir, 900 lakhache, 900 lakhache sudden contraction. What does this show? Why is this stepmotherly treatment to South Goa? Unacknowledged withdrawal of responsibilities. Serious underestimations of these resources, Speaker sir, and दाखवून दिता कि this is required for what is required for the district administration of South Goa is not given. Concerning, Speaker sir, कित्याक law and order जावं, election management जावं, natural disaster response, several responsibilities are there. It is the same. However, Speaker sir, if you look today, further examination, when I went into your demands about South Goa Collectorate, 4140 lakhs, that is 87% of your budget is consumed here by salaries. What does this prove? How much does the South Goa Collectorate has? This proves that this is largely a static budget. And the capital outlay for the South Goa Collectorate is 5,85,000. When this is allocated only for a Darbondara building taluka, this shows that there's absolutely no vision to upgrade the infrastructure and services. It also, because we now expose karta about the inadequacy of South Goa's district administration. One thing that I would like to highlight to the Honorable Minister is outsourcing utility services. This has jumped from 247 lakhs to 280 lakhs. AJ performance audit or efficiency review म्हाका दिसता तुवें आमकां सांगपाक जाय. Speaker sir, disaster management, तेजेर हांव उलयतलो, पूण खास करून disaster relief allocation, this has been slashed, 50% slashed from 106 lakhs that it was last year to 51.64 lakhs in this budget. This is completely unacceptable. Why? Speaker sir, the district has seen severe flooding in Salsette, in Kepe, in Darbandara in the recent years. But Speaker sir, disaster management authority, district disaster management authority म्हणून
This is the first responder when it comes to emergency. Yet 50 लाखांतल्यान 20 लाख केला. हिंगाय slash केला. So it looks like stepmotherly treatment. Such budgetary shows misplaced priorities. आता IT modernization म्हणून एक allocation झाला. ये IT modernization a petty 5 lakh rupees for the maintenance of the existing systems. Because now what do they do digitally? Land mutation tracking, certificate of income services, election roll updates, public grievance redressal. म्हाका दिसता 5 लाख रुपया एका पावता काय कितें? हे म्हाका दिसता मंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. In the South Goa Collectorate, annual maintenance of the collectorate is pending for years. AMC, GSIDC, when are you going to even give some funds for it? Will it happen or no? ये काँग्रेस पक्षान मानलो यो प्रोजेक्ट त्या वेळार तुई आहलो, तुई मंत्री आहलो. ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कित्याक? स्पीकर सर, मुंडकार and mutation tenancy हिंगा 5 वर्सां आणि half of these cases are pending in the Ponda taluka. Unless the number of joint mamladars are increased, because these cases will pile up. I'll come on the records later as I speak on revenue. Ek command and control center under disaster management is pending with the secretariat. Unless you unify this command and center and this is established, Magadista, disaster management would be difficult. Command and control center of the police is also pending. No funds have been provided. This is what we have come to know from various LAQs. Ki 50,000 apart from for tree cutting, no funds we have provided. Speaker sir, ek motto muddo madhyar, Mamladar J who served before are now promoted as deputy collectors. And when you promote them, the cases come back, appeal cases go to the same people. So now they have to be basically, it is causing inconvenience to the people going to another taluka. What plan do you have about that? Speaker sir, construction of taluka offices, Kepe जाओ, Kankon जाओ, Ponda जाओ, Sange जाओ, ये pending asa. Frequent transfer of administrators of the comunidad, this is hampering the functioning of this office. आज ज्या पद्धतीन तलाटी ट्रान्सफर जाता, पयर आमगेलो एकल्या तुवें केला, unnecessary, हांव तें नांव दिता तुका. स्पीकर सर, ये म्हाका दिसता you have issued a circular कि state department should know before transfer of AKs and talatis. म्हाका दिसता हेजेर तुवें चोवपाक जाय. ज्या पद्धतीन थिंगा पेंटिंग, renovation, repairing works, this needs to be taken up. मामलादार तुमगेलो एकलो कुंकोळे आहा तो मातशे चड उलयता. जे 24 वरान सर्टिफिकेट दिवपाक जाय भुरग्यांक, खास करून स्टुडंट सिकींग एडमिशन, स्पेशली स्पीकर सर, एक तुवें म्हाका दिसता तांकां एक इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय, एक मेंटेनन्स सेल करपाची गरज आसा with teams of civil and electrical engineers and allied staff. Put this mechanism into place. Speaker sir, speaking on revenue, आज the budget allocation for the revenue department for 25-26 is 114 crores compared to the revised estimate of 93 crores in 24-25. आता ये increase padya, this is a welcome step, but speaker sir, they are not showing, as I said before, no structural operational inefficiencies, because today they are not addressing them. Whatever you have put, speaker sir. Anta, this department or the revenue department today is the backbone. Is the backbone when I say of land administration, of property records, of tenancy, of partition, and एक mutation services है. And आज it plays a crucial role of both urban planning and rural stability. Both these things. Now, speaker sir, yet we see kitle mutation cases delay jata, poor quality today of record digitization, incomplete cadastral surveys in the state of Goa, kitle land ownership dispute jata, rampant illegalities in tenancy and convergence. Ata या लोकांमध्ये frustration jata. आणि खास करून this is basically because this department's inefficiency today to ensure एक error free आणि एक timely online land record हाडपाक. Many talatis, mamladars, mainly त्यांगे function asa is they are working in a semi-manual ecosystem. Completely semi-manual ecosystem. There are delays. Speaker sir,
जे भूमी records आसा, जावं Form 1 in 14 extracts, they are available on the official portals. That are available are riddled with a lot of errors. You know about it. This has led to a lot of land-related litigation and frauds. The way SID complaints were given, the way land today आज fraud करून जे पण system जाता, you have to come with some sort of a formula for this. Many cases because of multiple parties पड्या, एमी different versions of the same 1 in 14, it is noticed. I know you are aware about it. आणि जे tenancy certificate grant करपाचो प्रयत्न हा are withheld because of this particular thing. Speaker sir, Partition Act today has become sluggish. Illegal fencing and even selling of Komdar lands today. आज ज्या पद्धतीन plots are reported day in day out. You might say they are doing it Komdar, that doesn't come under my jurisdiction. But we as legislators, you were legislator from 2002. I remember I was a young boy when you first decided to become an MLA. At that time, you were quite dynamic. I don't know what has happened or whether this particular Sarkar has told you to just stay silent. Speaker sir, as there is a lack of coordination between DSLR, settlement of land records, and revenue department. This has left to mismatched surveys. This has left to outdated land boundaries. This has left to ambiguous classification of cultivable and non-cultivable land. This is the main problem. आता सगळेकडे real estate वाढला. And there is what is needed is a tighter vigilance on registrations, on verifications, and conversions and mutation. Speaker sir, cases pending today, as per my LAQ 140, if you look at the number of Mundkars and tenants in North Goa, Mundkar cases in North Goa 514. More than 5 years, 341 are pending. More than 10 years, 173. High